수가 두가 또 성기하사 예수 띄운도 지서서 암가 띄운도 지서서 Bimbirang te amka dostana Bimbirang te amka dostana Gairan amka tumor tai Yesus Sama teman ya Gairan amka tumor tai Yesus Dusman amka vedo khaltana दुश्मनम का वेडो कल्पना सैतान का सोंदी ताइचेसो सैतान का सोंदी ताइचेसो आमचे संगीतू आसाय आमचे संगीतू आसाय सुका दुका तो संगी आसाय जेसो 띄운도 지서사 암가 띄운도 지서사 건배사라의 암가 dostana Santos kal santo bertai Yesus Santos kal santo bertai Yesus Dukci putra kal satop tanah Dukci putra kal satop tanah Boksung kurpa tu di tai Yesus Boksung kurpa tu di tai Yesus Amche sanggito asa Suka duka tu sanggi asa Yesus 띄운도 지서사 암가 띄운도 지서사 Eksurponan ami astana Eksurponan ami astana Moga sangat tundi tai Yesus Moga sangat tundi tai Yesus Morna tadi kami pautana Morna tadi kami pautana Sesan जीवित labai tai Yesus Sesan जीवित labai tai Yesus Amche sanggito asay Amche sanggito asa Suka duka tu sanggi asa Yesus 띄운도 지서사 암가 띄운도 지서사 암체 생기도 아사이 암체 생기도 아사 수가 두가 또 생기 아사 예수 띄운도 지서사 암가 띄운도 지서사 할렐루야 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 할렐루야
हालेलुया 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 देवा येशू देवा काकुळदारा वरच्या देवा आमच्या मोगाळ देवा येशू तुका आराधन जाऊ दे वरतो मोग तुझो या सक्रामेंटात असा वरती काकुळ त्या सक्रामेंटात असा वरतो मोग या सक्रामेंटात असा येशू येशू हालेलुया 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 हाला 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 जिवंत देवा ये तुझी काकुळ तुझी दिस्त फिरमो तुझी दिस्त आमच्या वैर घाल येशू तुकाचा मार्गाने होकला येशू आम्हा तुका आराधन होकला येशू हालेलुया 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 येशू oh mighty power of Jesus Jesus एक घडी पोर आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी दिश्ट घालया आमची दिश्ट जावं दी बिरमोतेची कशें त्या आकुडलेल्या हातासो आपली काकुळतीची दिश्ट आपली बिरमोतीची दिश्ट ताणें घाली आनी ह्या वेळार देवान जेजून ताची थंय काकुळ दाखयली ते परिजीव आनी शास्त्री पारोत करनासले जेजूक दरच्या इराद्यान साबताच्या दिसा गूण करता की म्हणून पळोवंक पूण जेजून दाय दाखयली काकुळ दाखयली बिरमोत पावलो ह्या घडये जेजूची बिरमोतीची दिश्ट काकुळतीची दिश्ट आमचेर आमी मागून घेवया या पवित्र तळार सान लोरेसाक समर्पण दिल्ल्या ह्या जाग्यार ताच्या मजतीन ताका हरसूंक देवाक हरसूंक देवाक आराधन करूंक देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आमी सांगता मेळ्ळे हांव केदे व्हर बाग आमचे सोम्याक ह्या घडये हरसूंचें केदे व्हर बाग आमचे सोम्या जेजू सांगता आसचें ह्या ताबोर दोंगरार ताका महिमा दिवची आनी ताच्या महिमेंत वांटेली जावचें ताचो सांगत बघून आमी आयल्या ताका सोदून आमी आयल्या ताचें दर्शन घेवंक आयल्या ताका स्तुती करूंक आयल्या ताका आराधन करूंक आयल्या कितले आमी स्तुती करता ओंगी तितले उपकार आमकां मेळटात आमी जाणा स्तुती करतना देवाची कृपा आमकां मेळटा सांत पावल म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 1:3 हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप क्रिस्तचोवें आमकां आसा त्या एकवटान सर तराची आत्मीक देणी आमचे वयर ताणें वतून आमकां आशिर्वादांनी भरलां बापान आपल्या पुता मार्फत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां भरलां आनी आशिर्वादांनी भरलां एफेसकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 1:3 आमी वाचता ह्या घडये ह्या वक्ता आमी सोम्या मुखार दिंबयेर आसा दिंबयेर आमी सरपडल्या ताका आराधन करूंक ताका हरसूंक ताचो उपकार बावडूंक आनी ताचो उपकार मागोवन घेवंक हर एका ब्रेस्तार ह्या पवित्र तळार भगवंत लोरेसाच्या जाग्यार ह्या बंदडे बांदपाच्या वेळार आसल्यारी ताच्या मोगान आमी आयल्या ताची काकुळट मागून आयल्या देखून अर्गां दिवया स्तुती करया ताका कितले आमी स्तुती करता तितलो उपकार आमकां मेळटा तुमची जाप हांव अर्गां दितां जेजू
हांव अर्गां दितां जेसू तूं म्हजो देव देखून हांव तुका अर्गां दितां जेसू तूं रायांचो राय देखून अर्गां दितां जेसू तूं म्हजो देव आनी म्हजो स्वामी आनी म्हजो धनी देखून अर्गां दितां जेसू तुका स्वामी आनी सडवणदार म्हूण उलो करचे भाग म्हाका दिला देखून अर्गां तुका जेसू हांव तुजो मोग करता देखून तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून अर्गां दितां जेसू तूं म्हजो मोग करताय देखून अर्गां दितां जेसू आमच्या सोम्याक आमी हरसून गावया एका गिता मरिफात ताका आमी हरसिव्या ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ देवाक आमी आराधना करूया ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ आमचे स्तुतीचो देव जावन ದೇವ आसा तो ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 देवाक जावं वर्गांनी होगळप आमचो व्हरतो देव सत्यवन देव पदवेदार देव थाबोर दोंगरार देवाक स्तुती करूंक सांगता मेळिल्ल्या वेळार त्यात इस्रायलची पोरसां मोइशेच्या मुखान स्तुती करतना त्या आमेलेकीत घरा स्तुती करतना इस्रायलाक जैत जालें आज आमी देवाची स्तुती करतना आमकां जैत मेळटा मोठ्या सत्यतावन पिडेतावन वायटातावन खोटेपणातावन सैतानाच्या सांकळी जावन आमकां सुटका लाभता त्या पिडेतावन सुटका लाभता देवाची स्तुती करया ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಕಾಯುವ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು देवा स्तुती करूया हे मोगाळ देवा ಸ್ತುತಿಗಳ त्या इस्रायल पोरचे संगत आम्ही स्तुती करता ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನ या पवित्र तळार भाग्यवंत लोरेसाच्या नावान स्तुती करता ಸ್ತುತಿಸು तुझ्या आवयच्या मोर्याच्या संत भक्ताच्या मदतीन आम्ही स्तुती करता आमच्या भाग्यवंत लोरेसाच्या वरत्या मागण्यान देवाक स्तुती जावं रे मोरये माय संता भक्ता सांगता आंज बडव्या सांगता देवाची स्तुती जावं दे
ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆಸಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪಟಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ Hallelujah, 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 hallelujah 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 hallelujah, hallelujah hallelujah, 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 hallelujah. देवाक स्तुती जातली, देवाक महिमा जातली, देवाचें नांव वर्ते जातलें, देवाचो उपकार आमकां मेळटलो, देवाची काकुळत कृपा आमकां लाभतली, देवाची बेसांवां हर एकल्याच्या रंगासर लाभतलीं, देवाच्या कृपेचो शिवोर तो आमचे थंय वतलो, आमकां समेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी तो भरतलो, आमची पिडा शिडा तो गुण करतलो, आमची समस्या तो परिहार करतलो, आमचे कस संकस तो परिहार करतलो, आमची कंच बेजाराई, आमचे निरासपण, आमचे एकसुरपण तो निवारतलो, आमकां भरवसो तो दितलो. त्या देवा थंय आमी अर्गां दिवया, देवाची स्तुती केल्यार आमकां आशिर्वाद लाभतात. स्तुती तूं करशी तर जिवीतून जडतलो, स्तुती तूं करनाशी तर जिवितान मरतलो, स्तुती तूं करशी तर जिवीतून जडतलो, स्तुती तूं करनाशी तर जिवितान मरतलो. स्तुती करूया धन्य देवाची, वाट करूया धन्य देवाची, स्तुती करूया धन्य देवाची, वाट धरूया सौम्य देवाची. स्तुती तूं करशी तर जिवीतून जडतलो, स्तुती तूं करनाशी तर जिवितान मरतलो, स्तुती तूं करशी तर जिवीतून जडतलो, स्तुती तूं करनाशी तर जिवितान मरतलो. पावलान स्तुती करताना बंदिस्ताना सांकळी तुटले, मोजेन स्तुती करताना इस्रायेलाक जीक लाभली. पावलान स्तुती करताना बंदिकान सांकळी तुटले, मोजेन स्तुती करताना दर्याची जैत जाली. स्तुती तूं करशी तर जिवीतून जडतलो, स्तुती तूं करनाशी तर जिवितान मरतलो. हालेलुया 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 हालेलुया.
आम्ही स्तुती करतना आम्ही जिवितांत उरता केन्ना आम्ही देवाची स्तुती करता केन्ना देवाक अर्घां दिता केन्ना आम्ही देवाचो उपकार बावडता केन्ना आम्ही देवाक दिन वाचता केन्ना आम्ही आमची आत्मीक बलिदानां देवाक पेटयता तेन्ना देवाक महिमा जाता आमच्या जिवितांत आमकां कितेंच कश्ट येना जिवितांत बरेंपण जाता सुटका लाभता समाधान लाभता शांती लाभता बरोवचो लाभता बाचावी लाभता एका तरासो संतोष आमकां फावो जाता आमचे जिवीत स्तुती करनाशी जाता जिवितांत आमी स्तुती करना देवाक आमी आराधन करना महिमा दिना दिन वाचना जिवितांत आमी मरता पावलान देवाक स्तुती करतना पावलान आनी सिलासान देवाक स्तुती करतना बंदिराचे सांकळी तुटले मोशेन स्तुती करतना इस्रायल जिखली आम्हाला केदकार सलवाले केन्ना आमी देवाक स्तुती करता केन्ना आमी उठल्या तक्षण देवाक स्तुती करता आयचो दीस तुवें फावो केल्ल्या खातीर बरी न्हीद फावो केल्ल्या खातीर बरें समाधान दिल्ल्या खातीर बरो संतोष फावो केल्ल्या खातीर बरी घोव बायलां फावो केल्ल्या खातीर बरें भुरगीं तुवें दिल्ल्या खातीर बरो संतोष दिल्ल्या खातीर बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर हांगासर येवचें आराधन करचें भाग फावो केल्ल्या खातीर केन्ना आमी देवाक स्तुती करता तेन्ना आमी जिवितांत जिखता वानता हे हात वयर वतात हे हात देवाची स्तुती करतात हे हात उक्ते जातात तेन्ना आमकां बरेंपण लाभता केन्ना आमी देवाची स्तुती करना आराधन करना महिमा दिना उपकार आटयना हे हात वयर वचना तेन्ना आमी जिवितांत मरता आमी हात आसोनी नातिल्ल्या बरी हे पांय आसोनी नातिल्ल्या बरी हे तोंड आसून नातिल्ल्या बरी हे दोळे आसून नातिल्ल्या बरी कितेंच प्रयोजन ना केन्ना आमी देवाचो उपकार बावडटा तेन्ना वायट आमचें तें येना वो ताळो हे जीब हे आमकां दिलां तोंड देवाची स्तुती करूंक महिमा दिवंक आराधन करूंक तेन्ना वायट येना खोटेपण येना काळोख येना देवसराच्यो सक्त्यो ताळण्यो ओडण्यो आमकां बादळांत घालिनात देवाची स्तुती करूंक जाता तशेंच आज आमी देवाची स्तुती करूंक ह्या पवित्र ताळार ह्या ताबोर दोंगरार आमी देवाची स्तुती करूंक हर एक हप्त्यांत येता देवान विसरून काडिल्ल्या ह्या जाग्यार अजापा जावच्याक देवाची स्तुती गावच्याक देवाक महिमा जावच्याक बरेंपण जावच्याक आमी येता खंडीत जावन बरेंपण लाभता फाटल्या वर्सांनी कितलें बरेंपण ह्या जाग्यार जालां कितलें अजापा ह्या जाग्यार जाल्यान कितलें बरेंपण जाल्लीं घडीतां आसात स्तुती केल्ल्या मारिफात देवाक आराधन केल्ल्या मारिफात देखून परत आमी एक गीत गावच्या मारिफात देवाक स्तुती जावच्याक आमचो ताचो उपकार बावडच्याक सर्वेस्परा देवाक आमी गावया ताळे उबारून गायां करून किर्तन म्हणटा 138 ओळ 5 आनी कोलोस्सेकरांती आमी आयकता अध्याय 3 ओळ 16 ताळे उबारून आमचो ताळो उबारून गितां गायनांत देवाची स्तुती करया आन बडवे सांगता मोरये माय सांगता भगवंत लोरेस सांगता ताळे उबारी आमचे ताळे देवान ताळो दिला देवान आवाज दिला देवाची स्तुती करूंक गायनां करून स्तुती करुया भजनां गावन देवा स्तुती करया गितां काव्यांनी देवाक आमी स्तुती करया देवाची महिमा परगटया देवाक महिमा दिवया देवाक आमचे उपकार सांगया देवाचो उपकार बावडया आनी देवाचो उपकार आमी ह्या गितां गायना मारिफात मागून घेवच्याक गितां मारिफात आतां आमी भजन करया तशेंच किर्तन 150 म्हणटा घुमटां मारून घुमटां वाता वाजा वाजंत्रां मारिफात संगीता मारिफात किर्तन 150 म्हणटा आनी सामुएलाक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 14 म्हणटात घुमटां वाजोवन थाळयो मारून थाळयो पेटोवन देवाक हरसिया देवाक कारगां दिवया जायते रितीन म्हणटात कित्याक थाळयो मारचे कित्याक घुमटां वाजोवचे पूण देवाचें उतार आमकां म्हणटा घुमटां वाजोवन गितां गायनान वाजंत्रां खेळोवन देवाक महिमा दिवया Cortinel 5 Syncope 5 घुमटां
ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. Hallelujah. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. जेजू आमच्या घरांत आसा, आमचे थंय आसा समाधान आसा. थंयसर जेजू आसा थंयसर समाधान आसा, मोग आसा, भलायकी आसा, सवस्काय आसा, दादोसकाय आसा. थंयसर जेजू ना, समाधान ना, मोग ना, एकवट ना. आज आमच्या काळसान, आमच्या मनान, ह्या पवित्र तळार, ह्या पवित्र जाग्यार जेजू आसा. समाधान मागोवन आमी आयल्याव, संतोष मागोवन आमी आयल्याव, भलायकी मागोवन आमी आयल्याव, देवाची कृपा मागोवन आयल्याव. खंडीत देव आमकां खाली हातांनी पाटी धाडिना. आपलो मोग, आपले समाधान, आपलो संतोष, आपली कृपा, आपले बोगसाणे, आपली दया तो आमकां खंडीत दिता. त्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताक आराधना आनी होगळा फावो, मान आनी स्तुती फावो. त्या देवाक सदांच गीत गावन पावया. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. केदळ आमी जेजूचें नांव काडटा. जेजूच्या नांवाक समाधान आसा, संतोष आसा, सुटका आसा, कसलेंच वायट येना. जेजूच्या नांवान सर्ग मेळटा, सर्ग जाता, सर्ग स्थापन जाता, संतोष मेळटा, भलायकी मेळटा. त्या जेजूच्या नांवान आमी समाधान मागया. ಯೇಸುನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯಾ. ಯೇಸುನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯಾ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. Oh Lord Jesus, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, may your name be praised. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, May your name be adored, O Lord. ಮಹಿಮೆ, May your name be praised. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, May your name be sanctified. May your name be hallowed. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, we. Mighty power of Jesus.
Oh Lord Jesus, may your name be adored, may your name be praised, may your name be sanctified. तुझे नाव वरते जाऊ दे. तुझ्या नावान आमच्या घरात, आमच्या कुटुंबात, आमच्या गावात, आमच्या समाजात, आमच्या या संसारात समाधान, शांती, संतोष, भलायकी, सबस काही दादोस काही मिळव दे जेजू. तुझ्या नावान समाधान मिळव दे. आमच्या कुटुंबात, आमच्या मनात, आमच्या घरात, आमच्या वैयक्तिक जीवितात समाधान, संतोष पावत कर. ये जेजू ये समाधान, शांती देऊ की ये जेजू. आमच्या घरात, गावात सगळ्या संसारात समाधान देऊ की ये जेजू. ये तू समाधान देऊ की. May your name come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus with your mighty power. Anoint us with your mighty graces. Touch with your mighty power. Hallelujah, 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 hallelujah. Cheer hala bala 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 bala. Hallelujah, hallelujah. This way, oh Lord Jesus, Lord Jesus, touch with your mighty power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तांबड्या दर्यांतल्यान उतरण जाल्या उपरांत मोयजे मरिफात लोकांनी देवाक स्तुती केली. पांय भिजन आसतना तांबडो दर्ये उतरून ते गेले. तडीक पावल्या उपरांत देवाची स्तुती केली. ताणें थँक्स म्हळें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता, स्तुती करता, भजन गायता, गितां गायता. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, सर्वेस्पर म्हजें गायन. तो म्हजो देव, ताका हांव वाखाणटा, ताची वडवीक हांव गायता. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 15 ओळ 1. सर्वेस्पराक हांव वाखाणटा, ताची महिमा गायता. ताका गितां गायनांत हांव ताची वडवीक गायता. कीर्तनान एंच बरला. सगळीं कीर्तनां 150 कीर्तनांत थोडी कीर्तनां याग वशांत, स्तुती वशांत आमी आयकता. कीर्तन 89 ओळ 1 म्हणटा, सर्वेस्पराचो उपकार, ताणें केल्लो उपकार हांव गितां गायनांत गायतलो. ताणें केल्लो उपकार. उपकार पावडू सौम्या तुजो, तुवेंच केल्यास देण्यासो. आमी म्हणटा गितां गायनांत. कितले आमी स्तुती करता म्हळें. मोरयेन एलिझाबेथेक मेळोवंक वेतना 70 किलोमिटर पयस धांवन धांवन वेतना गितां गायनांत ती पांती उडोवन उडोवन गेली. कोणेक विचारलें खंय धांवताय मोरये. हांव म्हजी ड्युटी करूं वेता. कितलो संतोश तिच्या मुखामळाचेर परजळतलो. गितां गायनांत ती धांवली. सदां सकाळीं दनपारां सांजेर गितां गायनां गावन कीर्तनां ती सांगतली, तोडपाशी सांगतली. केन्ना आमी आमच्या कंतेंत बेजारांत गितां गाता. कंत बेजाराय म्हणून आमी मोतीक चिन्नां काडून बसता जायना. आमचें जावं दी जिवीत एक गीत गायन. आमच्या वेळार आमी उठतना, बसतना, न्हिदतना, बसतना गितां गाता. कोणी कितें म्हणो इल्लें इल्लें मनांतच आमी गायता. देवाचो उपकार बावडटा. कंत येना, बेजार येना, नेगेटीव चिन्नां येनात, टेन्शन जायना, दुसरे चिन्नां मनांत येनात. मस्तपटी कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या कडेन हांवें सांगचें आसा, तुजें मायंड डायवर्ट करूंक गीत गा. आत्मो म्हजो सौम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारोकातें उल्हासता. आत्मो म्हजो सौम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारोकातें उल्हासता. मोरयेन कितले संतोशान तिच्या मुखामोळ परचळतालें. तिची सगळी बॉडी एक्सप्रेशन, सगळें आंग फुलतालें तें गीत गायता आसतना. तेदळ कंत येना, बेजार जायना, दूख येना, पिडा गूण जाता. कितल्या जाणांची पोट्टां जावं, रेतेरे जावं, असले रेतेऱ्यान जावं, गितां गायना गायता आसतना कॅन्सराची पिडा गूण जाल्ली आसा. सोलुल्ले आसात, हात पाय वयर गेल्ले आसात.
दिश्ट मेळिल्ली आसा, बावडताची दिश्ट मेळिल्ली आसा, बरेंपण जाल्लें आसा. देखून कीर्तन 107 म्हणटा, ओळ 1, सर्वेस्पराक आर्गां दिया कित्याक तो बरो. जायते फावटी आमी पुरपुरता, जायते फावटी बेजाराय उसारता, जाल्यार ताच्या बदलाक देवाक आमी आर्गां दिता, तितल्या मापान आमकां बरेंपण जाता. सर्वेस्पराक आर्गां दिया कित्याक तो बरो. कीर्तन 134 ओळ 1 म्हणटा, सर्वेस्पराक सदां काळ हांव आर्गां दितलो. प्रेज द लॉर्ड म्हणटलो, थँक्स बी टू गॉड म्हणटलो, आर्गां तुका सम्या म्हणटलो, कित्याक ताची निरंतर स्तुती म्हज्या तोंडांत आसतली. केन्ना हांव म्हजें हें तोंड उक्तें जाता देवाची स्तुती करूंक, आर्गां दिवंक, तें जाल्यार पजदी शब्द, वायट उलोवणें, शिराप, गाळी ह्या तोंडांत येनात. कोणी कितें गाळी सांगतात समाधानान प्रेज द लॉर्ड, देवाक जावं आर्गां, ताचे खातीर बरें मागा, ताचे खातीर बरें मागा. कोणी एक तुका शिरापता, कोणी तुका गाळी सवता, कोणी एक तुका पॉजिटीव उतरां उलयता, तांच्या तोंडांतल्यान उलयतना तुज्या तोंडांतल्यान बरे शब्द येवं दी, बरे उतार येवं दी, देवाक आर्गां दी. तेन्ना तुज्या मोतीक समाधान मेळटा. ते वायट तुजेर प्रभाव घालिना, तांतू भशेन तूं चिंता करनाय. एक फावटी एक सासूमायन सून आसले, त्या सुनेक केदाळाय पुरपुरचेंत सासूमायन, केदाळाय पुरपुरचें. देखून एक दीस मासली सुटी करून जाल्या उपरांत जेवता आसतना त्या मासलेंत कोवळां आसलीं. सासूमायन खातना ती कोवळां मेळ्ळीं. सासूमाय म्हणाली सुनेक, तुज्या आवय बापायन एंत शिकयलां गे तुका, मासली सुटी करूंक शिकोवना गे म्हणून. पुरपुरतेली हें उतार त्या सासूमायन म्हणलें, तुज्या आवय बापायन एंच शिकयलां गे तुका. सगळी रात त्या सुनेक न्हीद पडना. तेंत उतार चिंतूंक पडलें. दीस वेता मोतीक बेजार जालें, मोतीन चिन्नां आटयलीं, नॅगेटीव चिन्नां मोतीक आयलीं, डिप्रेशनाक गेलें. ते पाड उतार ताणें मनांत घेतलें, बेजारायन जाली, टेन्शन जालें, डिप्रेशनाक गेलें. जायते फावटी हेरांनी सांगिल्लें आमी मोतीन घेता, घोवान सांगिल्लें, बायल्यान सांगिल्लें, भुरग्यांनी सांगिल्लें, आवयन सांगिल्लें, बापायन सांगिल्लें, शेजाऱ्यांनी सांगिल्लें, आनी कोणी इश्टान सांगिल्लें, आमी मोतीन घेता, ताणें अशें सांगलें म्हूण चिंतून बसता हांव. ताच्या बदलाक ह्याच देवातावन आमी म्हणटा, देवाचे उतार सर्वेस्पराक हांव आर्गां दिता, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत हांव गायता. तेन्ना टेन्शन जायना, नॅगेटीव चिन्नां येना, मोतीन बेजाराय जायना, मोतीन मोतराय येना, हांव संतोशान आसता. हांव कसत ना नॅगेटीव थॉट्स येवंक. देखून तुका आमी आर्गां दिता. कीर्तन 75 ओळ 1 म्हणटा, तुका आर्गां दिता देवा, तुका आर्गां दिता, तुजें नांव आमी उलो मारता, तुजें नांव उलो मारता. देखून एका गिता मरिफात देवाची स्तुती करया, देवाक आर्गां दिवया. हांगासर वेळार आमी येवन देवाक कितले आर्गां दिता, हगलाप दिता, महिमा दिता, तितलें आमकां बरें लागता. कितलेशी घडिता आमच्या जिवनांत आसात बरेंपण जाल्लें. देखून गिता मरिफात आर्गां दिवया. आनी मोचे घराणे, हांव आनी मोचे घराणे देवा तुची सेवा करतले, देवा तुची सेवा करतले. हांव आनी मोचे घराणे सांगता, हांव आनी मोचे घराणे देवा तुची सेवा करतले, देवा तुची सेवा करतले. चोरतणेचे आलतडी, चोरतणेचे पलतडी, चोरतणेचे आलतडी, चोरतणेचे पलतडी. कैसराव आसल्यारी, कैसराव गेल्यारी, कैसराव आसल्यारी, कैसराव गेल्यारी. देवा तुका सदा कलते सतेले, देवा तुका सदा कलते सतेले, देवा तू
तुका सदा कलते सतेले देवा तुका सदा कलते सतेले हांव आनी मोचे घराणे हांव आनी मोचे घराणे सर्वेस पोरा तुका सांडिना सर्वेस पोरा तुका सांडिना अन्या देवाक मांदिना अन्या देवाक मांदिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला हांव आनी मोचे घराणे हांव आनी मोचे घराणे देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले आमकां बोगशिलाय देवा तुवें आमकां बोगशिलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय दुस्मानांतावन तुवें आमकां निवारलाय दुस्मानांतावन तुवें आमकां निवारलाय हांव आनी मोचे घराणे आवारी मोचे घराणे देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले चोरतणेचे आलतडे चोरतणेचे पलतडे चोरतणेचे आलतडे चोरतणेचे पलतडे कैसराव आसल्या रे कैसराव गेल्या रे कैसराव आसल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदा कलते सतेले देवा तुका सदा कलते सतेले सर्वेस पोरा तुका नावाडटा सर्वेस पोरा तुका नावाडटा उपकार तुजो भावुडटा उपकार तुजो भावुडटा तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुझे उपादेश सदा पाळतेल्या तुझे उपादेश सदा पाळतेल्या हांव आनी मोचे घराणे हांव आनी मोचे घराणे देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले चोरतणेचे आलतडे चोरतणेचे पलतडे चोरतणेचे आलतडे चोरतणेचे पलतडे कैसराव आसल्या रे कैसराव गेल्या रे कैसराव आसल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदा कलते सतेले 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 जेजून खुद्द देवा बापाक अर्गां दिलें
हांव आर्गां दिता म्हणालो जेजू ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें वेंचून काडल्या खातीर. बुदवंतान जाणट्यान लिपोवन दवरल्यो संगती ह्या ल्हानांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता म्हणून जेजून बापाक आर्गां दिलें. जेजून खुद्द मागणें केलें. मोरये मायेन आर्गां दिलीं. मोरयेचे स्तुती गायनान सगळें आटापून आसा. तिणें देवाचो उपकार बावडलो. सर्वेस्परान केल्यान विचित्रां म्हणाली ती. सर्वेस्परा म्हजे तसल्या अस्कत्या किरकोळाक उंच उबारलां आनी वडपण चिंतेल्यांक उंच आसनांत सकला गेलां. सर्वेस्परान केल्यात विचित्रां मोरये मायन स्तुती गायनान गायलें. आमच्या जिणेंत देवान जायते उपकार केल्यात. आमच्या जिणेंत देवान जायते उपकार केल्यात. मोगाच्या भाव पिळणो आतांच्या घडये पर्यंत म्हाका आनी तुका राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां. कितलेशा घडयांनी आमकां राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां. पिडा शिडा निवारल्या, बरवसो दिला, धैर्य दिला. वायटांत हांव दुश्टकायेंत हांव दुस्मानांत हांव वायट सक्तेंत हांव दुश्ट मनशांत हांव राखून व्हेलां. जायत्यो अजापां जाल्यात. जायत्यो अजापां जाती आसात. हांवूच साक्ष म्हज्या जिणेंत जावं आनी चोड्यांनी सांगलें जावं कितलेशे आसात जी आसले सातशे जालां. देव त्या त्या वेळार त्या त्या घडयेक त्या त्या मनशांक मरिफात बरें करता. कितले आपायांतले आनवारांतले ताणें आमकां राखून व्हरूं ना. कितले पिडा शिडा ताणें आमकां गूण करूं ना. बरो वावर बरी मनशां कितले बऱ्यो संगती आमकां फावो करूं ना. कितले फावटी आमकां मोतीक समाधान संतोष कुडीक भलायकी सवस्काय फावो करूं ना. आमचे कुटुंब आमच्या मोगाच्या मनशांक ताणें राखून व्हरूं ना. मागलो उपकार आमकां दिवनागी दिला. देवान आमकां रचला मात्र न्हय, सगळी कूड मोलादीक विश्वानी नेटयल्या मात्र न्हय आनी आमकां जायतें बरेंपण दिलां. देखून आमी आर्गां दिवया. आर्गां तुका सोम्या जेजू. आर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां मनीसांव रचल्या खातीर. आर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां तुज्या सारक्याची आनी रुपाची केल्ल्या खातीर. आर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां जाणवायेन भरल्या खातीर. आर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां कुरपेन तुवें नेटयल्ल्या खातीर. विविध आनवारांतले आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर. आमची जतन करची वडिलां तुवें दिल्ल्या खातीर. आमकां क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिल्ल्या खातीर. आमकां बावर्तान तीर केल्ल्या खातीर. ह्या पवित्र तळार येवची कृपा आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर. हर एका ब्रेस्तारा तुका आराधन करूंक फावो केल्ल्या खातीर. भाग्यवंत लॉरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर. आमकां क्रिस्तांव शिक्षणांत तरबेती दिल्ल्या खातीर. आमकां लौकीक शिक्षा दिवन बुदवंतकाय दिल्ल्या खातीर. आमच्या मोगाच्यांक तुवें बेसांवां दिल्ल्या खातीर. सर रितीचो उपकार आमकां फावो केल्ल्या खातीर. बरो पावस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. बरें वातावरणांत वाडोवंक आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर. बरें कुटुंब आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर. जायते रितीन आमकां तुवें कृपा दिल्ल्या खातीर. मोगाचो उपकार आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर. एक घडी मौनपणी देवाक आमी आर्गां दिवया. अप्पा पितने अप्पा 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 अप्पा पितने
अप्पा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या मोगान आमी हांगासर आयल्या. देव आमचो खंडीत मोग करता आनी आपल्या मोगान तो आमकां भरता. जेजूचें काळीज मोगाचे संकेत जावन आसा. जेजू ह्या संवसाराक बापाचो मोग घेवन आयिल्लो, बापाचें काळीज घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. हेंच काळीज ह्या सक्रामेंतांत आसा. जेजूचें भोव पवित्र काळीज ह्या सक्रामेंतांत आसा. ह्या काळजांत मोग आसा, ह्या काळजांत काकुळट आसा, ह्या काळजांत बोगसाणें आसा, ह्या काळजांत बिरमोत आसा, ह्या काळजांत काकुळट दया आसा. जेजूचें काळीज बिरमोतीन भरलें म्हणटा लुकाचो वांजेल. त्या लोकांक पळोवन ताचें काळीज बिरमोतीन भरलें. त्या विधवीचो पूत मोरान पावलो, त्या विधवीचें दूख रडणें पळोवन ताचें काळीज मोवाळ्ळें. लाजर मोरान पावलो, मार्ता रडताली तें पळोवन काळीज जेजूचें काळीज रडलें. आमी आयकत हांव, जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें, जेजूचें काळीज रडलें, जेजूचें काळीज काकुळटीन भरलें. हें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. मोगा विशयांत उलयतना जेजूचें काळीज मोगान भरलें ह्या विशयांत उलयतना विविध रितीचो मोगाचो उगडास आमकां येता. काळीज जावन आसा गुर्तू मोगाचें. देवाचो मोग व्हरतो. देवान मोग केलो, इस्रायल परचेक त्या बंधनांतली सुटका दिली. देवान मोग केल्लो. मोगा विशयांत उलयतना इश्ट आनी इश्टिणे विशयांत आमी उलयता. इश्ट आनी इश्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लवर्स, फ्रेंडशीप जावन आसा. इश्ट आनी इश्टिणे मदलो मोग, भावा आनी भयणी मदलो मोग, असल्या मोगाक फिलिया लाव म्हणटात. भाऊ आनी भयणी मदलो लाव. मोग जावयेत लग्न जिवीत असो, घोव आनी बायलेचो, दादलो आनी बायलेचो, पती पत्नीचो, न्हवऱ्या व्हंकलेचो, पती पत्नी मदलो मोगो हाका प्रॅग्मा लाव म्हणटात. एन्ज्युअरिंग लाव, प्रॅग्मा लाव. मोग देवा मदें आनी मनशा मदलो, जेजू मदें आनी म्हजे मदें, देवा मदें आनी मनशा मदलो मोग हाका आगापे लाव म्हणटात. जायते पुटी आमी आयकलां. भाव भयणी मदलो मोग फिलिया लाव, इश्ट आनी इश्टिणे मदलो मोग फ्रेंडशीप, आनी घोव आनी बायले मदलो प्रेग्मा लाव, आनी देवा आनी मनशा मदलो मोग आगापे लाव म्हणून आमी आपयता. ह्या तीन तरेचो मोग जेजूच्या पवित्र काळजांतावन वाळटा. ह्या मोगांतावन, ह्या काळजांतावन हो मोग इश्टून इश्टिणे मदलो, घोवा बायले मदलो, भाव भयणी मदलो हो आगापे लाव, हो प्रेग्मा लाव, हो फ्रेंडशीप लाव जेजूच्या काळजांतावन वाळटा. अनेक आसा फिलिया लाव, भाव भयणी मदलो, आवय बापूय मदलो, आवय धुवे मदें आवय पुता मदलो. हो फिलिया लाव मोग फ्रेंड्स थंय आनी कुटुंबाच्या सान्यांतय, कुटुंबाच्या सान्यांतय आनी फ्रेंड्सांतय. ह्या मोगान पवित्र पुस्तकांत दाखले आसात. पयले सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी वाचता, दावीद आनी जॉनाथन दोगी फ्रेंड्स. दावीद आनी जॉनाथना मदलो मोग ह्या आमच्या सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत 3 आनी 4 वळीन, फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 18 वर्स 1, 3 आनी 4 हातूंत आमी वाचता. दावीद आनी जॉनाथन
कोणाकडे बूक असल्यार ताणें वाचचेत. दाविदान सावला कडेन उलोवन जाल्या उपरांत दावीद जोनातानाक भोव मोगाचो जालो. आपणाच्या जिवा बरी ताणें दाविदाचो मोग केलो. जोनातान आपल्याच जिवा बरी दाविदाचोय मोग केलो. देखून ताणें दाविदा कडेन एक करार केलो. जोनात आनी दाविदान संबंध घडलो. आपल्या आंगा वयलो शेलो काडून दाविदाक ताणें दिलो जोनातानान. त्या भायर आपली झुजा वस्त्रां, तालवार, दोणू, कमरबंद ताणें दाविदाक दिलें. पळया, हो जावन आसा फिलिया लाव. तांचे मदें संबंध घडलो, करार घडलो. जोनातान आपलो शेलो काण दाविदाक दिलो. आपल्या झगड्याची झुजां, अस्त्रां ताका दिलीं. जोनातान मरण पावल्या वेळार दावीद दुखांनी विलाप करता. दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 1:26 वळ आनी म्हणटा, जोनातान म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां, हांव रडटां. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजें तें तुमचो मोग स्त्रियांच्या मोगा प्रास चड विचित्र म्हणटा. फ्रेंडशीप. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, असले जीव दिवचे फ्रेंड्स आसात. असले इश्टागत आसा, मोगाची इश्टागत आसा. जिवा प्रास वर्तो जीव दितात एकामेकाच्या मोगान. मोस करिनात, मोग करतात. मोग आसा थंयसर. पूण जेजूय म्हणटा तितलेंच तुमकां हांव सेवाक म्हूण आपयना, बागार इश्ट म्हूण हांव आपयतां. इश्ट म्हूण हांव तुमकां इश्ट म्हणून उलो करतां. जुवांच्या वांजेलान अध्याय 15 वळ 15 जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. जेजूचो मोग विचित्र मोग जावन आसा. इश्ट म्हणटा, तुमी जावन आसात म्हजे इश्ट. कित्याक इश्टिणीचो मोग विशेश तरेचो जावन आसा. एका स्त्रियेच्या मोगाच्या की एका दादल्याच्या मोगाच्या की गूण जावन आसा जेजूचो मोग. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटालो. गुलामा बरी आपयना, सेवाक म्हूण आपयना, बागर इश्ट म्हूण आपयता. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग दुसरो ना म्हणटा जेजू. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. जायते पटी घात करतात, मोस करतात, बानयतात, ब्लॅकमेल करतात. थोडेपटी पयशे काणयतात, लाखांनी पयशे काणयतात, हजारांनी पयशे काणयतात. इश्टागत ब्रेक करतात. पयशे दिनासतना, फारीक करिनासतना ब्लॅकमेल करतात. कितले जण आसात. कितल्या वर्सांचो मोग आसलो, कितल्या वर्सांचो इश्टागत आसली, कितल्या वर्सांचो संबंध आसलो. पयशे घेवन पयशां खातीर ब्रेक जाल्लीं गणितां कितलीं आसात. अशें जायना. हें आपल्या इश्टा पासून जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग ना म्हणटा जेजू. तशें जायना जावं. तो संबंध देखून प्रेगमा लाव, अनेक तरांचो लाव, एन्ज्युअरिंग लाव. एका दादल्या आनी बायलेचो मोग, पतीने मदलो मोग. जेजूचो मोग पती आनी पत्नीच्या मोगा सरी करियेत. इस्रायला कडेन जेजू लग्न जालो, पती आनी पत्नी मदलो संबंध घडलो. जेजू पवित्र सभे कडेन लग्न जालो, पती आनी पत्नी मदलो संबंध घडलो. तितलो एक तरांचो विशेष मोग. आनी जेजू तें लग्न जावचें, एका दादल्यान आनी बायलेन लग्न जावचें. जेजू तें, जेजूच्या काळजांतें, जेजूच्या मोगांतें, जेजूच्या काकुळतें एक दादलो आनी बायल मोग करता. देखून जेजूचो मोग पती पत्नीच्या मोगा सरी करियेत. सांव पावलो एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 25 ते 20 आनी 7 ह्या विशीं आमी आयकत हांव. आनी एफेस घरांक बरयल्ल्यान अध्याय 5 वळ 25 ते 20 आनी 7 पतीनो तो म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा, तुमच्या बायलांचो मोग करा. कशें क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, पती पत्नीचो संबंध घडलो. तुमी दादल्यानो तुमच्या बायलांचो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केल्ल्या बरी तुमी मोग करा.
पवित्र सभा तिबो मिरी या दुसरे कसलेंच आयब नासतना मेळेपण नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक महिमेवन पर जडलेली एक काणीक आपणाकच जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केला तशेंच पवित्र केल्या आपणाकच तिका ओपण दिला तशें तुमी पवित्र जाया तुमी भाग्यवान जिणी जियेया कशें जेजून पवित्र सभा पवित्र केली गी तशी तुमच्या जिणये वरवीं तुमच्या भाग्यवानपणा वरवीं तुमच्या मागण्या वरवीं तुमच्या सता निती वरवीं तुमच्या प्रामाणीकपणा वरवीं एका दादल्यान आपल्या बायलेक आपुरबायेची जिणी जियोवच्याक उलो दी जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक देवाच्या उतरांत हो जेजूचो मोग orto जावन आसा देखून देवाचे कृपा आमी वचता आज आधुनीक काळार आमची दादलो आनी बायल पवित्र पुस्तका विशयांत पवित्र पुस्तकांतय देवाच्या उतरांतय दादल्या आनी बायलेच्या मोगा विशयांत आमी नियाळ केलो डायवर्स म्हणलें ना वेगळा सर ना आज आमच्या कुटुंबांत कितें जाता आज आमची घोव बायलां कशीं आसात आज आमची नवी काजरी काजरी नवी जिणी जियोवची मनशां कशीं आसात आज आमचे तरणाटी कसली जिणी जियेतात ह्या विशयांत जायते आमी ह्या दिसांनी आयकत हांव कुटुंबाचे वरास आनी त्या देखून एका पतीन मदलो मोग क्रिस्त आसता पर्यंत कित्याक जेजू क्रिस्ता ते आमी लग्न जावचें दोगांनी लग्न जावचें न्हय त्यागांनी लग्न जावचें कशें जेजू पवित्र सभेत लग्न जालो तशें एका दादल्यान आनी बायलेन जेजू ते लग्न जाता आसतना कितून पर्यंत जेजू तांच्या लग्ना जिवितांत आसा तितून पर्यंत कितेंच वायट येना वायट लागना वायट जायना देखून जेजू क्रिस्ताचो मोग आमकां नियाळोवंक जाता देखून एका गिता मारिफात आमी ह्या घडी आमी मागया देवाची कृपा मागया देवाच्या मोगा विशयांत आमी नियाळया जेजूच्या मोगा विशयांत आमी नियाळया जेजूचो मोग एका इश्टा खातीरचो मोग जेजूचो मोग सेवा कोरोवच्याक न्ही सेवा दिवच्याक तो आयिल्लो मोग करच्या खातीर आयिल्लो कावणेर तावन कुर्सा पर्यंत ताणें मोग केलो आजून ह्या सक्रामेंतांत आसून आमचो मोग करता आमकां केदीच तो विंगड जावंक सोडिना ताच्या मोगांत तावन कोण विंगड रावत ताच्या मोगांत तावन आमकां कोण विंगड करीत ही तालवारगी ही झगड्यांगी ही लढायगी ही पिडागी ताच्या मोगांत तावन आमकां कोणीच विंगड करची नात खंयच्या संदिग्ध परिस्थितीर ताच्या मोगांत तावन आमकां विंगड करचे परिस्थिती येवची ना असो मोग आमी नियाळया ताच्या मोगाचो ऊब भोगूंक आमी आयल्या त्या पवित्र आत्म्याची सत्तेची कृपा भोगूंक आयल्या ह्या वेळार ताच्या मोगान जियोंक जाय अशी कृपा ह्या गिता मारिफात आमी मागोवन घेवया जिसू मुचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जिसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे जिसू मुचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जिसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो
सांग पेटून असो ससांपासून उरो मोकळ सांग पेटून असो ससांपासून उरो मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ट कोण जीव दिलो मोग तुझो पुरो देव तू बय आकाशरो सोम्या बय आकाशरो मोकळ सांग पेटून असो ससांपासून पुरो सौम्या सुमोग या घडयेनी यारी आमी एका इश्टा प्रासवर तो मोग जावन आसा जीव दिवच्या प्रासवर तो मोग आमच्या इश्टा गतीचो मोग भाऊ भयणी मदलो मोग आवय बापायचो मोग कुटुंबा मदलो मोग इश्टा गतीचो मोग वाडच्या खातीर आमी मागया जेजूच्या मोगान जियोंक आनी त्या जेजूच्या काळजांत तो मोगाची कृपा जोडूंक त्या मोगान आमच्या कुटुंबात समाधान शांती येवंक आमच्या गौ बायलांमध्ये समाधान शांती मोग येवंक आमच्या भुरग्यां भयणी मोग येवंक आनी त्या मोगान ही समाज हे कुटां बांदून हाडूंक हे फिरकस कुटां आमी हो गांव बांदून हाडूंक ही समाज आनी संवसार बांदून हाडूंक जेजूच्या मोगांत आमी एकामेका भाऊ भयणी बरी जियोंक भाऊ भयणी बरी दियोंक कृपा या घडये या गिता मरिफात मागोवन घेवया या सक्रामेंतांत वाडची ती कृपा जेजूच्या काळजांत मेळची ती मोगाची कृपा त्या मोगान आमी एकामेका माया मोगान जियोंक खंयसर असमाधान आसा खंयसर राग आसा खंयसर द्वेष आसा खंयसर हगे आसा खंयसर झगडे आसा खंयसर लढाई आसा जेजूच्या काळजांत वाडच्या त्या मोगाच्या कृपेंत आमी भरोंक आमच्या मध्ये समाधान शांती येवंक या गिता मरिफात ती कृपा आतां आमी या घडये मागोवन घेवया Jesu मुसुराय आनी तोस मुचें दायस आनी म्हाका नाकाय उणें Jesu मुचें खाण आनी तोस मुचें त्राण जियेना हांव ताचे विणें Jesu मुसुराय आनी तोस मुचें दायस आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू मोचें खाण आनी तोच मोचें त्राण जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो सुम्या तुजो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट कोण जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो इश्ट कोण जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो आकाशरो सोम्या बय आकाशरो बय आकाशरो मोकळ सांग पेटोन आसो मोग दी आमकां पिडेस्तान दे तुजो मोग दी कुट्ट्यान दे तुजो मोग दी तोंट्यान दे मोग दी गो बायलांमध्ये मोग दी तुजो मोग आमच्या पुरो जेजू तुझ्या मोगान जियोंक आमकां कृपा दी तुझ्या मोगान आमची पिडा सुद्दां दूर कर आमी मागलो उपकार नाश कर तुझ्या मोगान आमकां बोर जेजू तुझ्या मोगान आमची पिडा सुद्दां निवार बरी भलायकी फावो कर तुझ्या मोगान आमकां वयस करूं दिनाका
तुझ्या मोगात हांव आमकां पयस करूंक दिनाका कसली आडकळ येनाशे तुझ्या मोगान जियोंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां भर तो पवित्र आत्म्याचो मोग आमकां दी जेजू हे जेजू तुझ्या मोगान पियोंक आमकां कृपा दी पेटो आसो ससान पासो कोण आमकां जेजूच्या मोगात हांव आड जावत कोण आमकां जेजूच्या मोगात हांव आड येत कोणूच ना ही सैतानाची कुतांत्री वायटाची कोंतंत्री ही ताळणी ओडणी ही आशा हे झगडे हे लढाई ही तालवार ही पिडा जेजूच्या मोगांतल्यान आमकां वेगळो करीत ना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या मोगान आमी जियेल्यार सगळो संवसार आमी जिखला बरी जेजूच्या मोगांत हांव वेगळे जाले हांव देवसराच्या मोगाक आमी पात्र जातले हांव ताळण्यांत आमी पडतले हांव मोगांत जियेनासतना आमी पाताळाक शेवटतले हांव जेजूच्या मोगान आमी जियेता हांव ताचे उतार आयकत हांव ताचे उतार पाळता हांव कोणूच आमकां वेगळो करचो ना ही कस्ट ही पिडा ही बेजाराय निराशपण एकसुरपण कितेंच येवचें ना कसली नेगेटीव थॉट्स आमकां वायट करचे नात जेजूचो मोग निस्वार्थपणाचो हांवें म्हळें आगापे लाव जेजूचो आगापे लाव फेलोशीप देवा बापाच्या गोपांत आसच्या जेजूच्या पवित्र काळजांत हांव न्हू ह्या पवित्र काळजांत हांव न्हू ताचो मोग वाळोवनूच आसा त्या खातीर आमी आराधन करचें त्या खातीर आमी अर्घां दिवचें त्या खातीर आमी स्तुती करची देवाच्या मोगान आमी येवचें देवाचो मोग आमी भोगचो देवाच्या मोगाची ऊब आमी भोगची देवाचो मोग आमी आपणावचो मोन्य पुस्तकांनी आमी वाचता प्रभाव अध्याय 8:30 तेन्ना हांव एक निपूण शिल्पा बरी ताचे सवे आसली दिसान दीस हांव ताची संतोशान सेवा करतलीं सगळो वेळ हांव तुज्या मुखार केलतलीं कित्याक जेजूच्या मोगान जुआंवच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 1:18 कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना आमी देवाक पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाच्या काळजाची वळख करून दिल्या बापाच्या काळजाच्या मोगाची गुंड अर्थ आमकां दिला ताणें जेजूचो मोग मेसवण एक पात्र जावन आसा एप्रिशिएट म्हणटा हांव आमी एप्रिशिएट जावन आसा जेजू बापाच्या गोपांत आसलो बापा सवे आसलो बापा थंय तो संतोश भरीत आसलो आनी बाप ताचे थंय संतोश भरीत जालो बापाच्या हजारपणान तो आनंद भरीत आनी उल्हास भरीत आसलो जेजू बापाच्या आनंदान मागण्या मारिफात इवन खुर्सार ताणें बापाचो मोगाचो अनुभव घेतलो थंयसर आन पडवे देवदूत चेरुबम सेराफीन तांच्या गायन ताका आराधन मान होगळाप महिमा वाकाडणी दीस रात ताची स्तुती अर्गांक करतलीं थंयसर ताका दूख कश्ट पिडा दुबळेकाय मोराण कितेंच नातलें तरी कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 8:9 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी इतलो जेजूचो मोग पळया ताची ग्रेस्तकाय आसली जाल्यारय तो आमचे खातीर दुर्बळ जालो कित्याक आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर बापाक सोडून देवपूत ह्या संवसाराक आयलो आमकां एकवटच्या खातीर बापाक सोडून तसो जेजू ह्या संवसाराक आयलो मनीस जालो आमकां ताणें मोग दिवच्या खातीर बापाचो मोग दिवच्या खातीर बापाच्या मोगान आमी जियोवच्या खातीर बापा ते आमकां पाटी हाडचे खातीर बापाच्या एकवटान जियोवच्या खातीर बापूत पवित्र आत्म्या सई आमी जियोवच्या खातीर तो आयलो जेजूचे काळीज व्हंकलेक म्हणजे पवित्र सभेक मेळोंक आत्रेकता पवित्र सभा व्हंकलो जेजून म्हजो मोग केलो आनी संपूर्ण रितीन ताकाच ताणें समर्पण दिलो आतां आमी जेजूचो निरंतर मोग करता आमी जेजूचो मोग निरंतर प्रॅग्मा आमी म्हणटा एका गोव बायलांचो मोग निस्वार्थपणी आगापे मोग समजून घेवंक आसा जेजूचो मोग प्रेग्मा एका दादल्या आनी बायलेचो मोग एक जेजूचो मोग निस्वार्थपणी समर्पणाचो आगापे लाव जावन आसा जेजू आमकां
थोडेच दिसा बागार बरोवन वमथसर दिता आमकां थोडेंच दिना तो थोडेंच दिना मोगाच्या भाव भयणीनो बागार बरोवन वमतोच्या मापान दिता जेजू म्हणालो हांव आयलां जीव दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान जीव दिवंक ताचें काळीज संपूर्ण रितीन आमच्या मोगान भरलां ताचें काळीज ह्या सक्रामेंतांत आसलें काळीज आमकां आमच्या मोगान भरलां ताचें काळीज बिरमोतीचें काळीज ताचें काळीज काकुळतेचें काळीज ताचें काळीज मोगान भरलां धाकल्याक सूर्य उजवाड दिता सर्वांक दिता ताची किरणां सट्टांचेर फांकतात जेजूच्या मोगाची किरणां हर एकल्याचेर भाग्यवंताचेर कोट्यांचेर पातक्यांचेर पिडेस्तांचेर कुड्ड्यांचेर तोंड्यांचेर सर्वांचेर बोऱ्यांचेर आनी कोट्यांचेर फांकता जेजून संपूर्ण रितीन ताकाच म्हाका संपूर्ण दिला जे समने म्हळ्यान म्हजे खातीर तो रगात कामेलो काल्या खातीर ताच्या मोगान ताणें आमचो मोग केलो आमच्या मोगान तो रगात कामेलो म्हजे खातीर तो कश्टालो म्हज्या खातीर ताका कांट्याचो मुकूट सांडशिलो जेरबादांनी मारलें ताच्या आंगार एक मांस नातलें हाडां दिसतलीं कोणा खातीर आमच्या मोगा खातीर जडायचो कुरीस म्हज्या खातीर ताणें वयलो कुर्सार ताच्या हाता पांयांक किळे म्हज्या मोगा खातीर किळायले ताका कुर्सार मारलो संपूर्ण रितीन ताणें ताचें सर्वस्व आमचे खातीर समर्पण दिलो म्हणटा देवाचें उतार ताचें काळीज बालयेन पापसिल्ल्या वेळार त्या काळजांत वाडलें उदक आनी रगत म्हाका आनी तुका बाचाव दिवचे खातीर सुटका दिवचे खातीर सोडवण दिवचे खातीर तें रगत आनी उदक भरलें वाडलें ताच्या मोगान वय त्या उदकांनी रगता वरवीं आमकां सोमेस्तांक ताणें धुलें पातकांतलें धुलें पिडाक गूण केली कश्ट निवारले नितळ केलें पवित्र केलें एका होकले बरी आमकां एका होकले बरी बापाक एक आपुट्ट काणीक जावन ताका ताणें अर्पिलो आमी विश्वासी गाच केलें आमी मोस केलो जाल्यार कितले व्हड अपराध आमी केले जाल्यार देव आमकां केदींच इन्कार करिना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ताच्या मोगांतल्यान आमकां कणीच केदींच वेगळो करचे नात जरबेच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 3 ओळ 11-14 तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हळें विद्रोही इस्रायल विश्वासी घातकी जुदा चड प्रामाणीक वोसी उतरां उत्तराच्या दिशेन परगट कर आनी सांग विद्रोही इस्रायला पाटये उलयता तो सर्वेस्पर तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा जरमिया प्रवादीच्या ग्रंथान त्या खातीर तुमी घात केल्यारी मोस केल्यारी अन्य देवाक पुर्डा केल्यारी वांगडी वाट धरल्यारी वायट सवयेक बली जाल्यारी खोटेपण आदारल्यारी मिसाक मागण्याक येना जाल्यारी सत सोडल्यारी अप्रामाणीक जाल्यारी हांव तुमचेर रागर जावचो ना म्हणटा देवाचे उतार कित्याक हांव काकुळदार उलयता तो सर्वेस्पर देव काकूळ दाखयता कितले अपराध केल्यारी त्या दाव्याक खुशी नासल्या स्वरान भोगसाणें मागलें जेजू लागीं कुमसार जालो जेजून त्याच घडये ताका बक्षिलो देखून तो म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा तुमच्या अपराधा खातीर हांव शिक्षा दिना उलयता तो सर्वेस्पर हांव सदांकाल म्हजो राग तुमचेर दवरचो ना तो काकुळदार देव कितलो काकुळदार देव फकत तुजो अपराध वळखून घे म्हणटा तो पाश्चात्ताप पाव म्हणटा सर्वेस्पर तुज्या देवाचेर तूं उपराटलें हर एक 5व्या रुखा पोंदा तुवें परके कडेन व्याभिचार केलोय आनी म्हज्या उतरांक तुवें पाळो दिलो नाय उलयता तो सर्वेस्पर 5व्या त्या रुखा मुखार देव पळयना म्हणून कोणी पळयना म्हणून तुवें वायट केलें पूण हांव त्या पातका खातीर तुका शिक्षा दिना बागार तुजे अपराध वळखून घे म्हणटा देवाचे उतार पाश्चात्ताप पाव पाटये म्हज्या मोगा खातीर पाटये म्हज्या मोगान पाटये म्हज्या काकुळते पाटये म्हणटा देवाचे उतार विद्रोही भुरग्यानो जरमेच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 3 ओळ 11-14 घातकी भुरग्यानो पाटयेया उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव तुमचो एकलोच धनी हांव तुमचो एकलोच देव हर एक शारांतल्या एकल्याक हर एक कुटुंबाच्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक पाटी हाडटलो म्हणटा देवाचे उतार वय मोगाच्या भाव भयणीनो
इजाया पवित्राच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 50:4 वळ 10 पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोवन लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग जेजू म्हण देवाचे उतार म्हणटा पळया म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना पर्वत आपले स्थान आपलो जागो आपले पोझिशन सोडून वचत दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग मात्र तुका केदींच सांडचो ना म्हजो शांतीचो करार जे कितें हांवें तुजे लागीं करार केला हांव तुका सोडचो ना तुजे अपराध पुसून काडटलो तुजे रागार जावचो ना तुजे नितीचो मुकुट हांव घालतलो बागवल्ल्यांक हांव नीट उडयतलो आनी पिडेस्तांक हांव बरें करतलो तुजो जीव पोंडांतलो राखतलो म्हणा देवाचे उतार पूण नसत्यांक मात्र हांव धन्नीक शेवटयतलो कोण पाताक वळखना पाश्चात्ताप वळखना काकुळत मागना बोगसणें मागना इतलें सांगल्यारय पाटी मोगा तें येना तस जाल्यार नसत्यांक हांव धर्नीक शेवटयतलो देखून म्हणटा तुजेर दया हांव दाखयतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव तुजेर दया हांव दाखयतलो म्हजी दया तुजे थंय सदांच आसतली वय क्रिस्त दे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजूचो भोव पवित्र काळीज आमकां मेळोवंक आत्रेगान आसा हांगासर 9 वरांतावन आतां पर्यंत आमी देवाच्या मोगाक जेजूच्या काळजाक आराधन करता स्तुती करता त्या काळजांतल्यान मोग जोडता ताचो निरंतर निस्वार्थी मोग आगापे लाव सर्वस्व त्याग करूंक आनी आमकां आविश्पणांतले दूख आमकां सगळ्यांक आविश्पणांतले दूख आमचे गातकीपण काडूंक आमच्या पाताक नितळ करूंक व्हंकले भशेन न्हेसोवन तो आयतो आसा देखून सांव पावलो कोलस्सेकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 22 पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिफात ताच्या कुडींत तुमकां राजी केलां आनी देवा समोर बागेवन कथावीन निरापराधी कन्न तुमकां भेटोवन दिलां तर मोगाचें न्हू आमकां मोगान बरयल्या मोगाच्या केन्नान जळच्या जेजूच्या काळजाचो आमी सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मनान ताचो मोग करया आनी ताचे खातीर आमचेच जिवीचें बलिदान आमी भेटोवया तर जेजू तेंय आमी मागोवंक आयल्या ताच्या मोगांत आमी मागया सर आमच्या कश्टां खातीर मागया पिडे खातीर मागया ह्या सुडकेच्या खातीर आमी मागया जेजू आमकां आमचें मागणें आयकतलो उबे रावया स्तुती कर जेजूचें जेजूक अर्घ दिवया जेजूच्या मोगा खातीर एक गीत गावच्या मरिफात ताका आमी आराधन करया अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवीतिल्ल्या सोम्या अर्गा तुका अर्गा सोम्या अर्गा तुका जिवीतिल्ल्या सोम्या अर्गा तुका तुका हसीता हांव तुका भरणीता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हसीता हांव तुका भरणीता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हसीता हांव तुका भरणीता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका तुका हसीता हांव तुका भरणीता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हसीता हांव तुका भरणीता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव होगळप तुका सोम्या होगळप तुका राखण वेल्ल्या सोम्या होगळप तुका होगळप तुका सोम्या होगळप तुका राखण वेल्ल्या सोम्या होगळप तुका तुका हसीता हांव तुका भरणीता हांव तुका बंदिता हांव
तुका नावाडता हांव तुका हरसिता हांव तुका बळिता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडता हांव स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका तुका हरसिता हांव तुका बळिता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका बळिता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका करपा दिल्या सोम्या प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका करपा दिल्या चिसू प्रणाम तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळवेल्या चिसू जय जय तुका जय जय तुका म्या जय जय तुका सांबाळवेल्या चिसू जय जय तुका तुका हरसिता हांव तुका बळिता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका बळिता हांव तुका बंदिता हांव तुका नावाडटा हले हालेलुया 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 दयकन पश्चिम मोगाच्या भाव भयणीनो एक साक्ष दिवंक तुमच्या मुखार आदल्या हप्त्यांत जाल्लें घडीत जेजूचो मोग व्हरतो जावन आसा जेजू ल्हाना भुरग्यांक समस्त मोग करता ल्हाना भुरग्यांक तो सण घालिना ल्हाना भुरग्यांक विशेश तरेन आशिर्वाद दिता आदल्या हप्त्यांत केस हांगासर आयिल्ली हांगासर मी नवें जावन भायर सरता आसतना आवय त्या भुरग्याक दाखयले आनी भुरग्याक हांगासर एक गुळो आसा म्हणली हांवें म्हळें परवां तूं ये विशेश तरेन मागणें करया आवय बापूय आजी त्या भुरग्याक हाडून आयिल्ली आनी ह्या जाग्यार विशेश रितीचे भितर तावन भायर आयिल्लो गुळो आसलो तांबड्या बोणाक तो गेल्लो व्हडल्या आस्पत्रेक व्हेल्लें आनी थंयसर सर्जरी करचें म्हळें इल्लेशें मेशर देखून ती मागण्या खायता आसतना तो जागो ऑपरेशन करतना कितें जाता कालें म्हणलें आतांक क्युरियोसिटी आनी भिरांत खावचेणी त्या आवय बापाय तें आसली मागणें करतना ताच्या दोळ्यांत दुकां येतालीं आनी हांवें मागलें ह्या घडये देवा ऑपरेशन नासतनाच तूं गूण कर हांवें साक्ष दिली त्याच घडये जेजू त्या जाग्यार एका थोड्या वर्सां आदीं कलमडी वेलंकडी मायच्या तळार मागतना एका भुरग्याक तुवें हाडलें त्या भुरग्याचे 2 टेस्टीस आसले एका ल्हान भुरगो 1.5-2 वर्सांचो जल्मातना ताचे दोनी टेस्टीसांत एक टेस्टीस म्हळ्यार ते बियो जिवाच्या पोंदाचे ते टेस्टीसांत एक आसली एक पोटांत आसली बंबय तावन ती आयिल्ली बंबयच्या 4 डॉक्टरांनी म्हळें ते मेजर ऑपरेशन जायचे आनी एकदम क्रिटिकल ऑपरेशन आनी थंयसर मणिपाल ती डॉक्टरा लागीं टेस्टाक व्हेल्ल्या वेळार ताणें टायम दिलो ह्या दिसा ऑपरेशन करया देखून तांणी म्हज्या लागीं आयिल्ल्या वेळार मागणें केलें आनी कुर्साचो कुरीस त्या जाग्यार दवरून मागणें केलें जेजू तुजी कुशी वय जाल्यार ह्या भुरग्याक ते दाखय तुज्या मोगान ह्या भुरग्याक भर आनी त्यो जाग्यार ऑपरेशन नासता आसतना
तूं खुशी व्हरताय तर ते बी जे कितें टेस्टीस आसा त्या जाग्यार पोटांत आसलें फाटीं येवं दी. हें असाध्य पूण अजाप जाता तुवें बरें करयेत. कितें तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना जेजू मागणें केलें. सक्रामेंता मुखार साक्ष दिवची. 2 दिसांनी ती आयली. फादर आमी कुशेन धांवन आयले. हांव कितें जालें विचारलें. अजाप फादर आमी आस्पत्रेक वेता आसतना काल तुमी मागणें केल्या उपरांत कालच्या दिसा सकाळीं आमी ताका चड्डी घालता आसतना आमी पळयलें त्या जाग्यार थंय बी नातली फादर. दोनी बियो दोनी टेस्टीस त्याच जाग्यार आयिल्ले आसले. आमकां अजाप जालें. फाटल्या 2 वर्सां तावन आमी पळोवन आसले पूण कालच्या दिसा हांगा मागोवन गेल्या उपरांत आमी पळयलें. इमिडिएट आमी दाक्तर लागीं गेलें. दाक्तराक शॉक फादर असलें अजाप की म्हणालो तो. पळयतना दोनी बियो आसले. ऑपरेशन नाका म्हणें भुरगो नॉर्मल जाला. तीच साक्ष ह्या भुरग्याक हांवें दिली परच्या दिसा हांगासर. सांत लोरेसाची मजत घेवन हांवें मागलें. ऑपरेशन नासतना जेजू ह्या भुरग्याक तूं बरें कर. कशें त्या भुरग्याक ऑपरेशन आसतना तुवें बरें केलें तशेंच हो गुळो एक गाय जायनासतना कांय जायनासतना आपशे मायाक जावं तशेंच घडलें. व्हरतें अजाप. गाय तो गुळो नापयस जालो. दीस वेता वेता उणो जालो. आस्पत्रेक ताणें व्हेलें. दाक्तरान ऑपरेशनाक म्हणून व्हेल्लें त्या दाक्तरा लागीं. पूण आपलें पळयतना कितें पळोवचें थंयसर तो गुळोच नातलो. ही साक्ष तुमचे मुखार दवरता. जेजू आमचे मागणे आयकता. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या जाग्यार अजापा जाल्यान जाते आसात. ह्या सक्रामेंताच्या सक्तीन जेजूच्या मोगाच्या काळजान ताच्या काळजांत आसा ती भिरमोत. ताच्या काळजांत आसा तो मोग. ताच्या काळजांत आसा ती काकोळ. भगवंत लोरेस आमचे खातीर मागता. ह्या पवित्र तळार आमी जायत्यो हजारांनी लोक मागता. हांव आमचे मागणे आयकता. जेजू अजापां करता. देखून भगवंत लोरेसाच्या जाग्यार ताका 1000 वर्सां 1000 वर एका सेकुंडा बरी पूण आमकां ती एका वरां बरी. खंडी जावन एक दीस आमकां मागलें दिता. विश्वासघात करना तो. आमचे अपराध पुसून काडटा. आमचे मागण्यो तो आयकता. देखून ह्या घडये आज रजेर भुरगीं आयल्यांत सगळ्या भुरग्यां बसोत आमी मागया. सगळ्या ल्हान भुरग्यांत जावं देव्या क्लासींतल्या पर्यांतल्या भुरग्यांनी आतां हांगासर मुखार येवचें. तांचे बसत विशेश तरान आमी पवित्र आत्म्याची कृपा मागून बुदवंतकाय जाणवाय मागून पिडा शिडा तांची आसत जाल्यार गूण जावन तांचे हट राग पयस करून देवभक्त देवपिरांती मास जावचे खातीर तांणी मुखार येवचें. सगळ्या नेणट्या भुरग्यांत जावन देव्या क्लासींतल्या पर्यांतल्या भुरग्यांनी दयेकन मुखार येवचें. दयेकन मुखार येया. जेजू सरसी येया. तुमचे खातीर आमी मागता. वडिलां सगळीं उबे रावा. ह्या भुरग्यां पासून आनी सगळ्या भुरग्यां पासून मागया. दयेकन मुखार येया. भुरगीं तुमचे खातीर तुमी मागा. बरीं भुरगीं जावं. बरें शिकोवंक हुशार जावं. बुदवंतकायेन जाणवायेन बरोवंक हट राग पयस करूंक तुमची पिडा शिडा पयस करूंक जेजूच्या कृपेन तुमी वाडोवंक जाणवायेन तुमी वाडोवंक आज मस्तू जाणां आसात तुमी. ह्या पवित्र तळार आयल्यात. भगवंत लोरेसाच्या जाग्यार आयल्यात. ह्या जाग्यार मागलो उपकार मेळ्ळा. भुरग्यांचें देणें दिलां. तुमकां जायत्या रितीन ताणें वाडयला सांबाळला. तोच जेजू ह्या घडये तुमचो मोग करता. आपली बिरमोतीची दीस तो घालता. आपली काकुलतीची दीस तुमचेर घालता. तुमची पिडा शिडा तो गूण करता. बरी भलायकी तो तुमकां फोव करता. बरी भुरगीं जावन तो तुमकां राखता. तुमकां भायर भितर वेतना राखता. तुमी उज्यांत पडनाशें उदकांत वेतना पांय भिजनाशें सगळ्या रितीन तो तुमकां सांबाळटा. तुमी बरीं भुरगीं जाया. मम्मी डॅडीक आयका. हट राग सोडा. बरें करून शिका आनी बरें भलायकी जोडा. तोच देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. पवित्र आत्म्याचे गितां मारिफात देवाची कृपा तुमचेर आमी मागता. देवाची जाणवाय तुमचेर पडो म्हूण मागता. जेजू कृपा तुमकां वाडोवं दी. तुमची पिडा शिडा गूण जावं दी. ह्या घडये भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतात त्या जोड्याक भुरग्यांचे देणे मेळोवं दी. गर्भे स्त्रियां पासत विनाती जावं दी. एक कालचे दिसा 8 म्हयन्याचे
गर्भेस्त असलेली बाळां जाल्यार ते भुरगे सिरियस आसा त्या भुरग्या खातीर आमी मागया आनी गर्भेस्त स्त्रियां पासून मागया गर्भांत असलेल्या भुरग्यांची वाडावळ विश्व भरांतन वाडोवंक अपुरबायन बाळां जावच्या खातीर मागया भुरग्याच्या देण्या खातीर मागया सर्व भुरग्यां पासून आमी मागया सगळीं भुरगीं देवाच्या आशिर्वादान बरो दी पवित्र आत्म्यान बरो दी पवित्र कृपेन ती बरो दी पिडा शिडा तांची गूण जावं दी रेजिस्टन्स इम्युनिटी पावर तांकां मेळो दी जेजूची गूण करची सकत भायर सरों दी म्हणून आमी समेस्त ह्या भुरग्यां पासून आतां आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया तुमचे हात जाता जाल्यार ह्या भुरग्यांचे ते तुमी उबारचे ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मेळोवंक आमच्या घरा आसलेल्या भुरग्यांचेर सर्व भुरग्यांचेर मेळच्या खातीर आमी आतां मागया तुमी भुरग्याक दोळे दांपा हात जोडा जेजूक इश्ट घाला धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे देवा पवित्र आत्म्या बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे धाड तुझ्या Come Holy Spirit with your mighty power. Come Holy Spirit with your mighty power upon these children. देवा तुझ्या आत्म्याक धाड या भुरग्यांक देई तांचे हृदय राग पिडा शिडा वयस्कर बुद्ध काय जाणवाय कृपा भलायकी सबस काय दे म्हणून मागता तुझ्या मंदिरात आत्म्या आमच्या जीवितात आत्म्या हांव अशेता आत्म्या हांव राखून आसा Come Holy Spirit with your mighty power. तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो आमचे जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड जेजू तुझो आत्मो Come Holy Spirit with your mighty power. या भुरग्यांचे दाय दिश्ट कर सगळी भुरगीं बरी जाल्ली जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरिल्ली जाल्यार कृपेन वाडिल्ली जाल्यार तांची पिडा शिडा गूण जाल्ली जाल्यार तांकां बरी भलायकी मेळिल्ली जाल्यार तुज्या आत्म्याच्या जाणवायेन भरिल्ली जाल्यार बुद्वंताय जाणवायेन गुणाचे गुण वाडिल्ले जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक ती कृपा मेळली जाल्यार देवोय तुझो आत्मो हाचे ये पवित्र आत्म्या ये Come Holy Spirit. भगवान भरोसा माग जेजू लगी या घडये मोरये माये देवाच्या दुतानो या भुरग्यांक त्यांनी सगळ्या भुरग्यांक ते आत्मो देवन येते हे थळाचेर देवन येते हे थळ पवित्र जावं दे हालेलुया हालेलुया Come Holy Spirit. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवन येते या भुरग्यांक त्यांनी सर्वांक असले हजारो लोकांक तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड बरे गुणाचो पवित्र आत्मो समजणचो पवित्र आत्मो स्वतःचो नीतीचो पवित्र आत्मो जाणवायचो पवित्र आत्मो धैर्याचो पवित्र आत्मो भलायकी दिवचो पवित्र आत्मो आमचेर नेम समेस्ताचे देवन येवदी हालेलुया 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 शियर हाला बला 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 हालेलुया शियर बलम बलसला एत्सा बलम बलसला मत बलम बली बलम बलसला मत बला बला येशुवे with your mighty power anoint them with your mighty graces hallelujah 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 shira hala bala 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 shira hala bala ya ela shambala chika banta bali ela shambala chika bali ela shambala chika banta bali ela bala 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 hallelujah 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 shira hala bala 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 shira bala shala mandali yesura naamathile sarva gunamarpana yesura naamathile sarva gunamarpana ela shala sebali hallelujah 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 touch them with your mighty power anoint them with your mighty graces yesure with your mighty graces touch these children with your mighty power सगळ्यां बरे कर गुण कर तुझ्या नामान बरे पण जाऊ दे hallelujah 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 सगळे भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल दे सगळे आशीर्वाद जेजू या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल तुझी कृपा तांचेर देवन येवं सगळीं भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र जाणवायेन भरून भगवंत लोरसाच्या वर्त्या थळा अजापाची सकत गुण करची सकत
बरी जावची सकत वाडो दी ह्या सर लोकांक दी तुजी कृपा वाडो दी बरेंपण जावं दी आमेन ಆತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ जेजूक तकली बघून आर्गान दिवन जेजूचे आशिर्वाद तुमचेर पडो म्हूण मागून नमस्कार करून तुमच्या तुमच्या जाग्याक भक्तीन वसा गॉड ब्लेस यू समेस्त देवी गेल्या ह्या घडये जेजूचे विशेष आशिर्वाद आमचेर हांगासर हजर आसल्या समेस्तांचेर पडोंक मागया गुण करची दैवीक सकत आमचेर पडो जेजू आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समेस्त थंय येवच्या खातीर मागया ये जेजू ये आमच्या कुटुंबांत म्हूण मागया आमच्या घरांत येवच्या खातीर मागया आमच्या पिड्यांत येवचें ते खंय मागया समाधान येवच्या खातीर मागया समेस्त ते देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी मागोवन घेवया ये जेजू ये वेगीत ये आमच्या कुटुंबांत ये जेजू ये बेगीन ये आमच्या कुटुंबांत ये जेजू ये बेगीन ये आमच्या कुटुंबांत ये जेजू ये बेगीन ये आमच्या कुटुंबांत जेजू ये बेगीन ये आमच्या कुटुंबांत ये जेजू ये बेगीन ये आमच्या भुरग्यांत 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 ये जेजू ये बेगीन ये आमच्या पिडेंत ये जेजू ये ये आमच्या पिडेंत ये जेजू ये बेगीन ये आमच्या पिडेंत ये जेजू ये बेगीन ये आमच्या पिडेंत हालेलुया 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 हालेलुया
एक घडीभर जेजूचेर दिश्ट घाली आमच्या पिडे खातीर कश्टां खातीर दुखा खातीर बेजारे खातीर एकसुरपणा खातीर पेल्या पासत हेरां पासत ह्या जाग्या पासत भगवंत लोरेसाच्या कतकतीत मागण्यांनी बरवशान बावडतान विश्वासान आमी मागया एक दिश्ट जेजूच्या मोगाच्या काळजाचेर करया. येद्या व्हड्या गीत आमी आतां गावया. येत्या बोडा सक्रामेंता सस्तानामा तोया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नवयोरीती आथर्या ये देवाविची सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुझ्या ह्या मोगाच्या काळजांतल्यान मोग वळय काकुळत वाडय कुरपान बमकां भर पिडा शिडा गुण कर बरा भलायकेन भर आमकां समेस्तांक तुझे आशिर्वाद लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आयची मिसांवाची त्या सांवां अशीं आसात. अर्गां बलिदान जावन भेटयतात एरन डिसोजा बेलमन, राजेश डिकोस्ता सुरतकल, बेट्सी डिसोजा बेलमन, सरिता अल्वा पांबोर, स्टॅनी लोबो आर्वा, शालिनी लोबो आर्वा, फ्रांसीस मस्करेनियस नाक्रे, रिचर्ड आल्वा मोडबेळ्ळे, जॅनेट दांतीस पांबोर, मनीषा रोड्रिगस शंकरपुरा, सेलेस्टिन डिसोजा मँगलोर, सुमती तेलार, ब्लॅनिश मिनेजेस शंकरपुरा, मॅक्विन डिमेल कुटुंब पांगळा, मॅक्सिम डिसोजा वामद पदव, एवलिन पिंटो काडबेट्टू, एडवर्ड सिंथिया मिरांदा कुंटलपड बी, इवन जोविक मस्करेनियस कार्कल टाउन, जुलियाना डिसोजा मिलार मँगलोर, जुलियाना डिसोजा मिलार मँगलोर, अल्विन फर्नांडिस बँगलोर, फिलोमिना सल्डाना कार्कला, जोयल प्रितेश डिसोजा फजीर, सिरिल कॅस्टिलिनो कारवार, आयडा मस्करेनियस मुंबई, राजेश शरवनी कुटाम मुडबिद्रे, अल्बर्ट मस्करेनियस कुटाम उक्रकट्टे, रॉनी मस्करेनियस मुंबई, मिशेल हिल्डा मार्टिस मणिपाल, मार्सेल डिसोजा कुटाम मडंत्यार हांच्या सर्त्या सांग खातीर मागता. प्रत्येक इराद्या पासून तितात जॉन मस्करेनियस कोप्पा, अमित जेरोम लुवीस पक्षिकेरे, आयडा क्रास्ता देरेबैल हांच्या प्रत्येक इराद्या पासून मागया. आज नोवेनाचे स्पॉन्सर जावन आसात थॉमस हिल्डा सल्डाना उडपी, जुलियाना डिसोजा मिलार मँगलोर, वालेरियन चिसिंता मेंडोन्सा मुडबेळ्ळे हांच्या नोवेनाच्या स्पॉन्सर दिल्ल्या खातीर देवा कारगा दिवन तांचेर आशिर्वाद मागता. आयच्या नोवेनाचे मुर्दोम
Ronald Fernandez Kutam Mogarnad, Alice Mendonça Pilar, Ronnie Vas Kutam Canada, Edward Miranda Kuntal Pade B, Cynthia Miranda Kuntal Pade B, Frida Pinto Bachpe, Jovita D'Souza Gundiatka, Princeton Joel Tikunna, BC Road. हांकां देवाक अर्गां जावन भेटयत आसतना तांचे पासत मागया. आयचे जेवणाचे प्रायोजक पॅट्सी डिसोजा मुंबय, जेसिंता डिसोजा गुंडियाडका, रोनी वाज आनी कुटाम कॅनडा, लॉरेन्स लोबो आनी कुटाम मुंबय, ग्रेटा सिक्वेरा पांगळा हांचे पासूत देवाक लागीं उपकार मेळोवंक मागया. आमी समेस्त तांच्या नोवेनाच्या इराद्या पासूत तेसां पासूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. Sumo sumo yami ektai salya Bhaktilani mana Utate ai ko tamka sivar Bhavitya balidana Niya kavyasa vikasaya ullasan deva Gita nani argadya Tane kilya sarukara Niya kavyasa vikasaya ullasan deva Gita gaya nani argadya Tane kilya sarukara पवित्र सभेच्या दयाळ करण्या पासत आपणाकच समर्पण दिल्लो तो भाग्यवंत लोरेस हो देखून रक्त साक्षीच्या कश्ट मरण सोसचे ताका वर्तें भाग मेळ्ळें आनी संतोशान तो सोम्या जेजू क्रिस्ता सरशी सोडून गेलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्ता थंय सान लोरेसाच्या म्हज्या भक्तिवंतानो 3 वर्सां उपरांत ह्या देव मंदिरांत येवन सान लोरेसाचे हे मीस तुमचे खातीर भेटोवंक आनी म्हजे खातीर भेटोवंक म्हाका व्हरतो संतोश जाता. हांव फादर रोनी सांटीस जेजुईत गुजरात प्रांताचो अहमदाबाद लागीं आणंद म्हणल्या कडेन म्हजी सेवा दिवन आसा. हांव गांवांत शिरताडीचो पूण देवान म्हाका गुजरातांत एक मिशनरी जावंक सेवा दिवंक देवान म्हाका थंय आपयल्लें. पूण गुजरातांत आसल्यारय म्हज्या माय गांवाचो उडास म्हाका पयस जावंक ना आनी प्रत्येक जावन सान लोरेसाच्या पुणक्षेत्राचें ल्हान प्रायर तावन शिरताडी तावन हांगा चलोन येतलें हांव तितकें व्हड जाताना मागीर गाडयांनी येवंक सुरू केलें आनी हर एक फावटी हांव गांवाक येतना एक दीस हांगा काडून सान लोरेसाची मजत मागोवंक सान लोरेसाचें मीस हांव जें कितें आसा तें मुखार चलोवंक हांव ताजी कृपा मागतां. आज हें मीस भेटयतना म्हाका अवकाश दिल्ल्या पाद्रेबांचो सान लोरेसाचो आनी जेजूचो उपकार करता. तशेंच तुमचे सोमेस्तांचे खातीर आयचें हें मीस भेटयता. सान लोरेसाच्या मजतीन देव तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या भुरग्यां वयर तुमच्या कुटुंबांत जे कोण पिडेस्त आसा तांचे वयर देवाचे विश्णार आशिर्वादा वतुनी आनी सांगतास मोरये आमचे माये थंय
आमकां देव एक करून दी, आमची कुटुंबां एक करून दी, आमच्या कुटुंबांत मोग समाधान आनी बोगसाणें हाडूंक ती आवय आमकां आमचे खातीर देवा लागीं मागून दी. सान लॉरेन्साची जे बरी कामां आसात, दुर्बळ्यांची सेवा, आपणाक असो ताणें त्याग दिवन, आपणाचेंच बलिदान दिवन त्या दुबळ्यां खातीर ताणें सेवा दिल्या. तो आमकांय प्रेरीत करून दी. आमच्या कुटुंबांती आमी 10 रुपये करशितना तांतले 1 रुपये काडन गरजेवंतांक, दुबळ्यांक आदार दिवंक आमकां तो देवा लागची कृपा मागून धाडून दी. ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवन देवा लागचें आनी एकामेका लागचें आमी बोगसाणें मागया. हांव पदकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांगवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, ख्रिस्तो काकूत कर, ख्रिस्तो काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर.
बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बगेवंतलो रेस दुर्बळांचे शेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसक्त्यांच्या कश्ट मरण सोसून मैमेवन जावंक पवलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पौलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता सष्णाच्या सष्णा सा पावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आतां नियमशास्त्र विणे देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हण उडापे जाला नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्याच्या उतरांची हाका साक्ष आसा हे नितीवंतपण बावर्त मरिफात मनशाक लाभता जेजू क्रिस्ता थंय बावर्त दवरलेल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता कित्याक सगळी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेन वांटेली जावचे बाग होगडयलेले तसले तरी पूण देवाचे कृपेच्या उद्यार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा ते सडवणे उदेशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता ताच्या रक्ताचे वारवणे मरिफात ताचेर बावर्त दवरलेल्यांच्या पातकांच्या फारीकपणाची वेद कर देवान ताका सभे मुखार उबो केला आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेली पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हूण आनी क्रिस्ता थंय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हूण आतां तो दाखयता तशें जाल्यार आमची बाडाय खंय उरली बाडायेक जागोच ना खंयच्या कारणाक लागून ना मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून काय न्हय बगार तो सतमंता देखून कित्याक नियमशास्त्र फरमयता ते केल्ले वरवीं न्हय बगार बावर्ता वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून देव जुदेवांचो मात्र देव म्हणवे जुदेव न्हय आसलेल्यांचो तो देव न्हय वय तो हेर जातींचोय देव कित्याक देव एकलोच देवाचे उतर हें देवाचे बडोवकार Servis perasve asa kakul sempurn sudka tace taunun sieta सर्वेस पोरासोवे आसा काकुल संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता पातळातावन सुम्या हांव तुका बोब मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कान चिंत दिवन दी म्हज्या कालत्या विनंतेच्या ताळ्या
संपून सोडता ताचे तावनूच येता तूं सुम्या जर कोटेपण आलेक्षी सोम्या तुझे मुखार रावात कोण तुझे लगी आसा देखून पातकाचे बोगसाणे आमकां आसा तुजी भयाबत सर्वेस्परा सोवे आसा ठाकुर संपूर्ण सुद्धा ताचे तावनूच येता मोजत मोग सोम्याची वाट पळेवन सासा ताच्या उतराचेर मोजत मोग बरवसून रावला केदना फांते जायत अशें म्हणून पार्या घरा शेव नासता त्या वर्सर मोजत मोज्या दनयाक आवडेव नासा सर्वेस्परा सोवे आसा ठाकुर संपूर्ण सुद्धा ताचे तावनूच येता सर्वेस्परा सोवे आसा ठाकुर संपूर्ण सुद्धा ताचे तावनूच येता उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. हांवच वाट हांवच सत आनी हांवच जिवी म्हणटा सोमी म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना Alleluia, 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रावाद्यांचे पोंड तुम्ही बांदतात अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मानता म्हणून तुमी रुजवा दितात कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारलें आनी तुमी तांचे पोंड बांदतात ह्या पासो देवाच्या जाणवायेन अशें सांगलें आसा हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दिताले संवसाराचे रचनेंत हांव वारयिल्लें सर प्रवाद्याचे रगात म्हणजे आबेलाच्या रक्तांत हांव वेदी आनी पवित्रास्थाना मदें जिवेशी मारिल्ल्या जाकारीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर बेसतलें सतूस हांव तुमकां सांगता त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायजय पडतलें हाय तुमकां शास्त्रांनो जाणवायेच्या घराची सावी तुमी काण दवरल्या तुमी जावन भितर सरनांत आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडलें ना जेजू तें तावन भायर सरून वेतास
शास्त्री आनी परिचय ताचेर कठीण विरोध जाले. सबर संगती विशांत ताका उपराटी सवाल घालून ताच्या उलोवण्यान ताका सांपडून घालूंक कांयपणी मेळटा गे म्हणून ते पास मांडून आसले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सम्याच्या उतरा वरवीं बगसुपात कामची. क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पौलो अपूर्व भयेन नितीवंतपणा विशयान सांगता. नितीवंतपण आनी नियमशास्त्र पोरण्या सोल्ल्यांत नियमशास्त्र काड्डायेचें जावन आसलें. देवान 10 उपादेश दिले, कायदो दिलो, पूण परिजवानी ह्या नियमांक 600 वयर नियमांक कुडसले. नियमशास्त्रा विशयान ते शिकोवन दिताले, पूण आपूण जावन ते पाळिनातले. नियमशास्त्रा विशयान शिकयतले, वजाचो बरो लोकां ते घालतले, पूण त्या वजाक एक बोट लेगून दिनातले. जेजू नियमशास्त्राच्या की वर्ते नियमशास्त्र दिता नितीवंतपणा विशयांत. रायचसनेस म्हणटा आमी. नियमशास्त्राच्या की वर्ते नितीवंतपण, रायचसनेस. नियमशास्त्र आसा वही ताच्या की वर्ते नितीवंतपणांत आमी चल्ल्या तर ताच्या की वर्ते नियम दुसरे ना. हे परिचय नियमशास्त्र म्हणून जायती कानून कायदे लोकांचेर ते घालतले, पूण आपूण ते कार्यगत मात्र करिनातले. देखून जेजू नितीवंतपणा विशयांत उलयता. सांत पौल म्हणटा हे नितीवंतपण, हे रायचसनेस कशें येता. कशें येता की म्हळ्यार बावडता मारिफात. सांत जाकोब हें कुडसिता, बावडत आसा म्हणून सांगून आमी बावडत पाळिनातल्यार आमचो बावडत व्यर्थ. आमकां बावडत आसा म्हूण चिंता, पूण नितीवंतपण बावडता मारिफात येता. पूण ह्या नितीवंतपणांत आमी चल्ल्या जाल्यार जो कोण एकलो आमचे लागीं मागोवंक येता, आमकां बावडता आसा म्हूण सांगून बावडतांत आमी जियेता म्हणून, बावडतांत आमी विश्वासी रावता म्हणून त्या मागोवंक येयल्ल्या मनशाक तूं तें वच, तें दितात म्हूण सांगून हांव ताका पाटयेन रित्या हातांनी धाडटा, म्हजो बावडता करतना. जर तर कोणाक एक आंगाक वस्तू ना घालूंक, तें थंयसर मेळटा, थंयसर आसा म्हूण सांगून ताका विणगे हांव धाडटा, कितेंच पांगरूंक न्हेसोवंक हांव दिना, म्हजे बावडता करतना. जो कोण एक वस्तू नातलो, पिडेंत आसा, कश्टांत आसा, एक खावंक जेवंक ना, एक ताची इस्कोलाची फीस भरूंक ना, मेडिकल फीस भरूंक नात, कितेंय पयशे नात, ताका तेंय मेळटा, हांगा मेळटा म्हूण हांव धाडटा, हांव उपकार करिना, म्हजे काळजान ताचें तें बिरमोत ना, म्हजे बावडता करतना. देखून बावडता मारिफात आमी नितीवंत जाता म्हणटा सांत पौल. हें जावन आसा वर्ते नियम. जर तर नियम पाळटा, ट्राफिकाचे रुली पाळटा, पूण आमच्या जिणेच्या रुलींत आमी पाळिना, ते नियमां करतच ना. आमचे नियमशास्त्र जेजून दिल्ले वर्ते देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवाचो मोग आसा म्हणून पेल्याचो हांव मोग करिना, म्हज्या नियमां करतना नितीवंतपण येना, बावडता करतना. दुबळ्या धाकट्यांतय, पिडेस्तांतय, निर्गातिकांतय, निराश्रितांतय म्हजें काळीज मौन स्पंदन जाता. दुबळ्या धाकट्यातय दया मोग आसा, म्हज्या बावडता करत आसा, आनी ह्या बावडता मारिफात नितीवंतपण रायचसनेस उब जाता. हें पयल्या वाचपांत आमी समजता. सुवार्थांत जे परिचेवांक जेजू खंडन करता. हे परिचेव नियमशास्त्र पाळटले, पूण आपूण जावन नियमशास्त्रा विशयान सांगतले, पूण
पूण आपूण नियमशास्त्र पाळिनातले भितर एक भायर एक डुप्लिसिटी कापाटपण तांचें तें कापाटपण आसलें तसलें जेजू खंडन करता जायत्या विशयान सांगता तुमी सुनो काडिल्ल्या पोंडा बरी पोंडो भायल्यान सोबी दिसता भितर तातूंत कुसाडाय आसा तुमी भायल्यान आयदनां बरीं दिसतात धुतात ताटां बाटां बरीं धुतात पूण तुमचें जिवीत बरें ना त्या दुकर आमी जायते रितीन म्हणटा हांव कॉस्मेटीक कल्चर म्हळ्यार जायते श्रृंगाराचे वस्तू श्रृंगार करता आमी जायते मेकअप करता कानाक घालता गळ्याक भांगर घालता केसांक श्रृंगार करता वस्तुराचे श्रृंगार करता कॉस्मेटीक कल्चर भितरली भायली सोबाय आमी जायत्या रितीन सोबीत कॉस्मेटीक घालून वापरता पूण भितरली आमची सोबाय कशी आसा ही कॉस्मेटीक कल्चर सोशियल इकॉनॉमीक आनी पॉलिटिकल आनी रिलिजियस सोशियल आमच्या भायल्या नांवा खातीर आमी मस्तू कामां करता जायते आसात नांव मेळच्या खातीर मान मेळच्या खातीर म्हाका मान मेळत जाय स्थान मेळत जाय जेलो मेळत जाय फोटो काडीत जाय व्हिडिओ काडीत जाय वायरल करीत जाय म्हणल्या खातीर जायते काम करतात वावर करतात फोट्यां खातीर फेसबुकारेचे ते सोशियल कल्चर कॉस्मेटीक कल्चर म्हणटा आमी नांवा खातीर डुप्लिसिटी ती एक फोटो काडलो मागीर ना सो फोटो काडचे खातीर आमी सारून हातीन धरता आनी स्वच्छ भारत करता फोटो काडटा म्हणसर मागीर ना फोट्या खातीर जायतीं कामां करता आमी ताका म्हणटात सोशियल कॉस्मेटीक कल्चर डुप्लिसिटी एक दीस नितळ केल्या पावन आमचे परिसर आमचो गांव आमचे परिसर नितळ करचें स्वच्छ भारत पयलें जाय त्या स्वच्छ भारताच्या की पयलें आमचें मन नितळ जाय भायल्यान आमी पुरा नितळ कर कांय फायदो ना आमचें मन आमी नितळ करना मनांत स्वच्छ करना कांयच फायदो ना भायलें परिसर नितळ करना कितें फायदो भितर बरें आसा भायल्यान बरें जाता देखून दुसरें जावन आसा इकॉनॉमीक कॉस्मेटीक कल्चर भायल्यान बरें दिता आमी बरे पयशे आसात घरदार आसा पूण भितर रिणांत आसा कश्टांत आसा भायल्यान आमी बरें दाखयता माना खातीर स्थाना खातीर हांव ग्रेस्त म्हणल्या खातीर भितर तो रिणांत भरला जायते कडेन पयशे ताणें काण गेल्यात जायते रीण आसा लॉन आसा बँकांत आसा डेट आसा लॉन आसा कितें करूं हें जावन आसा इकॉनॉमीक कॉस्मेटीक कल्चर तिसऱ्यान जावन आसा पॉलिटिकल कॉस्मेटीक कल्चर आमचे राजकीय मनीस कितें बरा आश्वासनां दितात भास दितात तें करता हें करता तें बसयता हें बसयता जायतें दितात पूण भितरल्यान तांचें मन कितलें नितळ आसा नीज जावन सेक्युलरिस्ट जात्यातीत राष्ट्र बांदून हाडच्यान ते वावर करतात गी धर्मामध्ये प्रांत्यामध्ये भासामध्ये गावामध्ये जातीमध्ये देवामध्ये विंगडण करची परिस्थिती आयल्या खंयसर बरें आसा ते वीक वंगतात खंयसर बरेंपण जाता ते जावंक सोडिनात खंयसर बरें जावंक तांकां पाड करूंक पळयतात तें जावन आसा पॉलिटिकल कॉस्मेटीक कल्चर भायल्यान आपूण बरें पूण भितरल्यान कुसाडाय भरल्या आनी चवथें जावन आसा रिलिजियस कॉस्मेटीक कल्चर जावंक पुरो याजक पाद्री माद्री पंडीत जावंक पुरो जायते व्हडले शर्माव दिवंक पुरो मालाकी प्रवतीच्या ग्रंथांत आमी वाचता याजकांनी सांबाळा खातीर वावर करचें म्हणटा देवाचे उतार तुमी लॉस दिवन जायते बरें करतात लॉस दिवन बरें काडयतात लॉस आपणयता म्हणटा देवाचे उतार देखून आमचे याजक जावं कोणी जावं देवाचे रीज उतार प्रगट करतात जाल्यार ते वर्ते म्हणटा देवाचे उतार त्या खातीर आसा आमच्या कॅथोलीक धर्मान आमी बरेंच करनासा पूण इतर धर्मांत बरें करीत आसा पूण थोडे फावटी डुप्लिसिटी आसा गी कपाटपण आसा गी भायल्यान एक भितर एक आसता गी
कोण जावंक पावलो अन्य जातीचो जायते फावटी आमकां धर्म मुख्य जावन आसा जेजून म्हळें इतलेंच धर्म आमी जियोंक आसा अधर्म करूंक ना देखून रिलिजियस देखून जेजू हे परिचय लोकांक शिकयतले लोकांक पाळूंक सांगतले आपूण जावन पाळिनातले तसलें रिलिजियस कॉस्मॅटीक कल्चर जेजू खंडन करता आनी म्हणटा तुमी प्रवाद्यांक देवाचे उतार परगट करतल्यांक देवाचे सत परगट करतल्यांक देवाचे उतार सांगतल्यांक तुमी जिवेशी मारलें आनी आज तांकां व्हड व्हडले सोबीत पोंड बांदून तुमी दुकां गळयतात कांय फायदो ना तांचे विशीं अपप्रचार केलो तांचे उतार आयकोनात तांच्या विशयान तुमी नाका जालें केलें मारले तांकां सोबीत पोंड बांदल्यात आनी त्या पोंडांत मेल्ल्या मनशा खातीर तुमी रडते आसात कितें फायदो तसलें जेजू खंडन करता दर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी भितर एक भायर एक जावन आसो तुमी तो जे देवाचे उतार म्हणटा तुमी जावन भितर सरले नात हेरांक तुमी भितर वचोंक सोडिना जाणवाय तुमचे लागीं आसा जाय तितली जाणवाय आसा परिजवांक म्हणटा तुमी जावन भितर सरले नात दुसऱ्यांक सोडनात तुळव्यांत एक गाद आसा उरीद पोंडाला म्हणले जी कळ्ळें कुसोन गेल्यार इवडना दिव नजो म्हणून तो म्हणे उरीद पोंडाला मल्लेजी कुरीद पोंडाला मल्लेजी ओरयेरे बल्ले ओरीद ओरयेरे म्हणून मुरल्यार इवडना दिव नजो जायते आमी फ्रिजांत आनी बरोवन धरता कुसोन गेल्यार इवडना पूण दिना आमी बरो जायना दुसऱ्यांक बरें जावंक सोडना आमी बरें दिना दुसऱ्यांक दिवंक सोडना जायते आसात मस्त जाण आसात तशे करचे आसात समाजेन बरें जावंक सोडनात दुसऱ्यांक बरें दिनात ते करनात दुसऱ्यांक बरें जावंक सोडनात मस्त पुटी अशें करता आपुणूय बरो जायना दुसऱ्यांक बरो जावंक सोडना आपुणूय दिना दुसऱ्यांक दिवंक सोडना आपुणूय करिना दुसऱ्यांक करूंक सोडना अशेले आसात समाजेंत गांवांत आसात आपूण जावन करिना दुसऱ्यांक करूंक सोडना आपूण जावन सर्गाक वचना दुसऱ्यांक वचोंक सोडिना आपूण मागण्याक येना दुसऱ्यांक वचोंक सोडिना आपूण मागणें करिना दुसऱ्यांक मागणें करूंक सोडिना आपूण बरी सेवा करिना दुसऱ्यांक करूंक आड पांय दिता जायते रितीन आमी आड पांय दिता तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी जावन करिनात दुसऱ्यांक जावंक करूंक सोडिनात तुमी भितर वचनात दुसऱ्यांक वचोंक सोडिनात तुमी बरें आयकनात दुसऱ्यांक आयकोंक सोडिनात जेजूच्या विशयान जेजूच्या विशयान समजणी दिवच्या बदलाक जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखोवच्या बदलाक जेजू मेस्सिया सोडवणदार म्हूण वळखोवच्या बदलाक जेजू विशयान ताणें अपप्रचार केले जेजूक मारूंक ताणें गुटमोळ केलो जेजू विरोध जाले ताणें वळखोवना देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें तें असलें कापाटपण काण सोडया आमचें तें असलें मेळेपण काण सोडया आमचें तें असलें डुप्लिसिटी काण सोडया निती प्रकार सोडया नितीवंत आमी जावया तेन्ना व्हरतें कानून देवाचो मोग पेल्याचो मोग भितर एक भायर न्ही मनशाक भायर तावन येवचें मेळें करिना भितर तावन भायर वता ते राग मोसोर द्वेश सगळें जिवीत पिड्ड्यार करता सगळें कुटाम पाड करता सगळें समाज पाड करता तशें जायना हे सत्या नितीन प्रामाणीकपणान चलया नितीवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात कोण नितीवंतान चलता देवाच्या राजान वेता नितीवंताचे आत्मे सदांच देवाच्या हातांत आसात नितीवंतपण येता बावडता मरिफात बावडता जियेल्ल्या मरिफात कार्यगत केल्ल्या मरिफात ती कृपा आमी मागोवन घेवया आमेन Wayna sumi erbitau Bapa Kalsamona punditau tukar Kan besarai tu Mok santos anisu Betul cama sareta Kan besarai tu Mok santos anisu Masarata Wanso Ondo Onsha Bauran Kelo Sweetheart Onto Parata Badal Mantu Chapo Bin Kurin Sokya
भितर आमकां ह्या मेळ्ळा. मुंज्या मोगाच्यानो मुंज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बाबाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या पयसुच्या अगोबान सेस्पोर्त म्हणून जीव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बगेवंतलो रेस जिवन जमनीन चोंपलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त सकसच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पयस सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक देन वासुया. अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोडून आपले रगात व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आमच्या स्कत गायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे बोळ संपूर्णायेन वाडता. देखून सर्गींच्या देवदूतान सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थ सगुट परगटुया. चिसू मेलो चिसू जीवन झाला चिसू नव्याने दोलो चिसू मेलो चिसू जीवन झाला चिसू नव्याने दोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रक सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, जेराल्ड आयझक आमचो गवळी बाप आनी सगळे याजक आनी लायक वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो भरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मळफळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत लॉरेस आनी सर धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो मेळाशें कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा. जेजून ह्या संवसारांत येवन आमचे खातीर कुर्सार मरून आमी होगडायल्लें देवाचें रूपणे आमकां फाटीं दिवन परत्यान आमकां देवाची भुरगीं केल्यात. तर देवाची भुरगीं जावन देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापूंक देवाक लागीं आमी विनंती करया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेर पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेलें आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हळें आज आमकांय सांगताय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर आनी कोटेपणांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सश्टाच्या सशनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. आतां आमी माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक सोम्याची शांती पाठोवया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुड्या आनी रक्ताच्या मिस्तावणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सशनाचे देवाचे
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत सेवंक आमी वेताव ती आमचे जडती आनी क्यास थाडिना जावं पूण तुजे एका कुर्तीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. मोगाच्या न्हू ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती साल ओरेसाक आपलें जिवन ताका समर्पण दिवंक प्रेरण दिलेली शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. जेसू हांव तुका कळसां घेता संतोषान तुझे मासग सिवता तुझे थंय जेसू आसांव एक जाता तुजेर सोम्या पातयेव हांव रावता. जेसू ये मुखार विडर खऱ्या टाण्या तुका केम सदा हांव आशेता. जेसू ये तू काळजां पेडार खऱ्या टाण्या तुका केम सदा हांव आशेता. आत्मो मोसो तुका सदा न्हीद त्रेता तुका केम तो आतां लालयता. भेटयलो आत्म्याचे काणसण उण्यान तूं आयलो कुशीन कुसण मोरूंक दाय जालो. जेसू ये तूं काळजां बेडार खऱ्या टाण्यान तुका केम सदा हांव आशेता. आत्मो मोसो तुका सदा तुका सेंतो आतां लालयता. जेसू ये तू काळजां बेडार खऱ्या टाण्यान तुका केम सदा हांव आशेता. आत्मो मोसो तुका सदा न्हीद त्रेता तुका सेंतो आतां लालयता. मोगाळ सोडून घरा पाणीच मोचे मोगाळ तुझ्या पण मोगा साकोरा. कुसाचे मरण सोसो तारो कोसो सालो
सुखाच्यो सांकळी तुटो सास्तीची भीतीने जेसू मोठा मोगाळ सोडून घरा काळीस मोची मोगा तुझ्या परमोगा साखोला प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल अपराध्याक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां हात पाय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी आनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. दयेकन बसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानादीक बाप रोनी सांगतीस गांवांत शिरताडीचो प्रस्तुत गुजरात आनंद म्हणल्या फिरगचेंत वावर करता. ताका बरें मागता हांव ताचें मिशनरी काम बऱ्या तरेन जावं. देव ताचेर आशिर्वाद घालूं. ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर ह्या जेवण सेवच्या ह्या पवित्र तळार सेवच्या हर एका भक्तिकांचेर आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवच्या मरिफात आमच्या कुडीक त्राण आनी बोळ मेळोवं. ताणें भुके नाशिल्ल्या लोकांची बिरमत पावोवन फावो त्या वेळार फावो त्या मापान त्यांची बिरमत पाव आनी फावो त्या वेळार फावो त्या मापान फावो त्या मनशाक धांवन तांकां हें जेवण फावो जावं. हें जेवण दान दिल्ल्यांक तूं आशिर्वादान भर. ह्या मुर्दोमांनी विविध तरेचे प्रायोजक जाल्ल्यांक हे वाती वांटतना हे वातीचो उजवाड तांच्या घरांत आसूं. जेजूस तांच्या काळजामानाचो उजवाड जावं, तांच्या कुटुंबाचो घराण्याचो उजवाड जावं म्हूण मागून तुजे आशिर्वाद ह्या वातीचेर ह्या जेवणाचेर आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. भगवंत लोरेसाक मागणें. ये जैतेवंत मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस वावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें घालतें मागणें. परत्या पातळेन आमी तुजे सरसी आयल्या. जिवो बावर तेर बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणें आमी पावशें कर. आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळाशें कर. तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरोन दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर आर्गां दितात. घरांत शांती समाधान मेळिल्ल्या खातीर, नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्ल्या खातीर, सबार जाण आमकां आपल्या जिवितांत आनी बरेंपण मेळिल्ल्या खातीर उपकारांक आर्गां दितात. सान लोरेसाच्या मजतीन एका सिस्टरीचे वेरिकोस गूण जावं 14 जाणां भुरग्यांक बरी वाट मेळोवंक
घर सोडून गेल्ले चेडूं भुरगें फाटीं येवंक 82 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 100 जाणांचे किडनी स्टोन गूण जावंक 21 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक थ्रोट ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक एकल्याच्या आमाल पिणेत्यान संपूर्ण सुटका मेळोवंक 10 जाणांच्या आंगाची एलर्जी गूण जावंक सुनिलान पयशे फाटीं दिवंक एका भुरग्यान आपल्या हातान जेवंक 12 जाणांक पयशे फाटीं मेळोवंक 4 जाणांचे नव्या घराचें काम सुरू करूंक एकल्याक लायसन्स मेळोवंक 28 जाणांचे शुगर BP नॉर्मल जावंक 35 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक 18 जाणां भुरग्यांचे हट पयस जावंक 11 जाणांच्या तरांच मोग आनी देवासपण उपजोवंक एकल्याची पांयाची गांठ ऑपरेशन नासतना गूण जावंक सान लोरेसाच्या मजतीन मागतात 93 जाणांक बरें काम मेळोवंक 4 जाणांनी सदनीत काण घेवची वखदां उणी करूंक गौ बैला मदीं एकवट माया मोग आसून तांणी सांगता माया मोगान जिवच्या खातीर मागतात सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन 8 जाणांच्या काजारांक आसले आडखळ पयस जावंक 14 जाणांची पिडा गूण जावंक 40 आनी 100 जाणां बरी जावच्या खातीर मागतात बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागतात 16 जाणांनी इंटरव्यून पास जावच्या खातीर मागतात 28 जाणांक विजा लाभच्या पासत 13 जाणांक आमाल पिवण्या सुटका लाभोवंक 2 जाणांचे लिव्हरचे समस्ये परिहार जावंक 4 जाणांची पाड दूख गूण जावंक 7 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 11 जाणांक केसीन जीक मेळोवंक मागते आसात विविध त्या सावां खातीर मागोवंक 12 जाणांनी सांगलां गांवांत बऱ्या रितीन पावोवंक घरां बांदूंक जागो मेळोवंक शिरांचे समस्ये परिहार जावंक भुरग्यांनी एग्जामाक तयार करून बरे मार्क्स काडूंक राग मोसोर पयस वचोवंक दान दूख गूण जावंक हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करूंक PUBG सोडोवंक नकारात्मक चिन्नां पयस जावंक बरी न्हीद पडोवंक इंजिनियरींग शिकिल्ल्या चेड्याक काम मेळोवंक हर्निया पिडा गूण जावंक आर्थीक समस्ये परिहार जावंक पांयाचे किळे गूण जावंक सामकूळ वसोंक डेलिव्हरी बऱ्यान जावंक शिकपांत आसक्त वाडोवंक कान दूख गूण जावंक तोंडांत आसली कथां गूण जावंक चोरी जाल्ली वस्तू फाटीं मेळोवंक भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक रीण फारीक जावचे पासत गोमट्याच्या दाव्या कुशीन फळ उडयतना पयस जावचे पासत तोटांत बेळें बरें जावचे पासत मागतात आमा सोमेस्तां पासत मागया हेरां पासत मागया हांगासरिल्ल्या हर एका भक्तिका पासत मागया सर दानी पासत मागया सर आमची बरी भलायकी समाधान शांती मेळोवंक ह्या जाग्याचे समस्या परिहार जावंक आर्थीक अडचणी निवरावंक देवाचे आशिर्वाद मागया आमचे मागणे सौम्य देवा तोंदी म्हाका आयच्या दिसा शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन बागी मरण मरून सरदार तुजे संगता ससनात देवाक होगळसून के बाग आमकां समेस्तांक फावो कर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दिवया नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगवती मरिये देवाची माई अमावप्यागात विनंती कर आता आणि आमच्या मनशेकडे आमेन मागलो उपकार मेळोवंक नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू प्रत्येक आमच्या त्या साव पासत नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगवती मरिये देवाची माई अमावप्यागात विनंती कर आता आणि आमच्या मनशेकडे आमेन हांगासर हजर आसलेल्या समेस्तांच्या त्या साव पासत नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगवती मरिये देवाची माई अमावप्यागात विनंती कर आता आणि आमच्या मनशेकडे आमा सोमेस्ताच्या गरजां पासत नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगवती मरिये देवाची माई अमावप्यागात विनंती कर आता आणि आमच्या मनशेकडे आमेन लुवणेच्या या वेळार आमकां मेळिल्लें बेळें बऱ्या तरेन तें लुवंक कसलीच हरकत नासतना बरें बेळें
असले पोसपाक जाल्ले ते बरें बेळे मेळोंक नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळ जगुश्चीन जेजू Ojęty Maryjo, dewaci mojemu Gati vinadiker, atani amcha manachkali amen. भाग्यवंत लोरेस मारती राम पासोत विनाती कर Risacha basne kami posson chigati. प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लोरेस आमच्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवशें कर म्हणून आमी लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी Amen. सोम्याचे नावी आमचो आदार Tane rasta sargani संसार. सोम्या दायन आयक मोचे मागणे आणि मुझी बोल तुझे मुक्ती स्वामी तुमचे सवे आसो सर पदवेदरा ससण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादीत करताय वडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल पातका शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येक मजोतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बाजिलिका तुझ्या दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती सोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंत जावन जिवंक तांकां महिमा तुका महिमा दिवंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं तुजी कृपा वाळो दी तुजी सडवण आमकां मेळो दी आनी ह्या मरिफात आमकां बरी करची सकत मेळो दी गूण करची सकत लाभो पवित्र आत्म्याची देणे लाभो सडवण आनी वाळख लाभो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देव ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕೃಪಾ ವರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರಿ ಯಾವ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕರಗಿ ಬೆಳಗಿ ಬೆಂಡಲಗಿ ಹೋದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಈ ಜರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾ ವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर रावो तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखलान तो रावो तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या पाटलान तो रावो तुमकां राखूंक
तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद देव आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडूकार 2 मिनिटां खातीर बसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर आनी तुमचे सांगाता म्हजे खातीर भेटोवं म्हाका अवकाश करनिल्ल्या फादर रेक्टर तुमचो संगाती ह्या जगाचो हांव उपकार भोगता. सान लोरेस तुमचेर आपली दराळ आशिर्वादां मागून धाडूनी तुमकां बरी भलायकी दिवनी आनी ताची किर्ती कारकोळच्या स्नेह सगळ्या संवसारार प्रसारूंक तुमकां बेसांव दिवनी म्हूण हांव मागतां. मोगाच्यान तुमचे खातीर मीस भेटयतना म्हजी बेसांवां आनी मागणी तुमचे खातीर आर्पिल्यांत सांगात आसा हांव तुमकां एक विनंती करतां. तुमच्या भुरग्यांतय देवाची खुशी करूंक सान लोरेस तुमकां कुमो करून म्हूण मागा. तुमच्या कुटुंबांत देवासपणां येवनी खंयच्या बेसाकी हांव एक जेजूस जावन आसा गुजरातान काम करतां. तुमचे चेरके भुरगे आमचे थंय आयल्यार म्हाका व्हरतो संतोश हांव कसा पूण संवसाराच्या खंयच्या कोणशांनी तांणी वचून सेवा दियेत. मात्र जेजुईत तसो न्ही. दुसरे कॉंग्रिगेशन आसात चेडवांकी कॉंग्रिगेशन आसात. आज इगर्ज मातेक आमच्या तरणाट्यांची गरज आसा. देखून आवय बापाय तुमी तांचे खातीर मागा तांकां प्रोत्साहन दिया तांकां त्या जेजूची वाट दाखया. आंकवार सायबीण तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं म्हणून मागता. म्हजे खातीर मागा गुजराताच्या मिसांवा खातीर मागा. म्हजी भलायकी तितली बरी ना. चड डायबिटीस आसा जाल्ले गाय गूण जायनात. त्या खातीर हांव प्रत्येक तुमच्या आशिर्वादा खातीर आयलां. तुमचे नांवी आमचो पिर्गेचो बेसिलिकाचो रेक्टर म्हाका बेसांव दितलो आनी म्हजे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. सर्गीच्या बापा ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलें ह्या जगाचें तुजे आशिर्वाद घाल. तुज्या मिसांव काम बऱ्या तरान करूंक ताणें विशेश तरान दुबळ्या धाकट्यां खातीर शिकपाशिल्ल्यांक शिकपाचें काम करचे खातीर आशिर्वाद दी. तांच्या मिसांवान तांकां बरें कर. तांकां जाय अशी कृपा भलायकी दी. आज भगवंत लोरेसाच्या जाग्यार तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी घटाय दी आनी असले सर पिडेस तांकां बरी भलायकी फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. 342 342 आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत तुझे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.